समेस्तांक देव बरो दीस मागता। आज आमकां सर्वांक एक अर्थभरीत कार्य लोक चड ना पूण कार्यांत गुंडाय आसा। हें कार्य बेंगळुरांत तितले सुलभायेन आमकां पळोवंक मेळना। गांवांत सभार असल्यो कवी गोश्ट्यो जातात त्या देखून हेपटी वत्तायन म्हणले बरी आमच्या FKCAच्या संगतपणाकाल पोएटिका कवी पंगडाक आमी बेंगळुराक आपोवण दिताना आमच्या वत्तायक न्ही आमच्या मोगाक लागून ती बेंगळूर पावल्यांत। आनी कोंकणी कॅथोलीक संघाचो सेक्टार FKCA हांणी संगात दिला आसता चड गळायकार नासतना हांव मुखार आपयता FKCAचो चेअरमॅन मानेस्त सिल्वियन नोरोन्ना, तशेंच FKCA एक्स चेअरमॅन मानेस्त आनंद एडवर्ड डिसोजा, तशेंच मानादीक बाप जॉयसन सुजयवास हांगासर आसात। आनी तशेंच पोएटीक पंगडाचो एडमीन नवीन पिरेरा सुरतकर दयाकर वेदीक तुमी येवंक सर्वांनी ताळयो पटोवन तांकां वेदीक येवकार मागसो। आनी साबार जाणांच्या मनांत आज साबार सवालां येतलीं, साबार भोगणां येतलीं, हांसोस सारांश जावन आसा कवी गोश्टीचो। त्या देखून हांगासर कोडयाळ टावन, उडपी टावन, करावळे टावन तशेंच बेंगळूरची हेणे ताणें शिंपडलेली आमचे कवी आनी कवयित्री हांगासर आसात। आमी फाटल्या एक 5-6 म्हयन्यांनी म्हणले बरी सांगाता मेळोवन हाचे विशीं चर्चा करून हें कार्य हांगासर उबें केलां। साबार जण कवी रसिकी हांगासर आसात। FKCA टावन साबार हांगासर हुद्देदार आसात, FKCAचे संदे आसात, तशेंच बेंगळुरांतले कोंकणी मोगी हांगासर आसात। तुमकां सर्वांक हांगासर जमलेल्या सर्वांचे तर्फेन तशेंच FKCA आनी पोएटिका तर्फेन सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता। आनी आतां कार्याची सुरवात आमी मागण्या द्वारे करया। मागणें जावन आसा आमकां आमच्या सर्व कश्टांक आदार। आमी खंयचेंय काम जायना म्हूण भोगतना देवाक उलो मारता, कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचेर अखंड पातिनी आसा। त्या देखून आयच्या कार्याकी आमकां यशस्वी जावंक देवाचो आदार गरज आसा। चड गळाय करिनासतना हांव मुखार आपयता मानादीक बाप जॉयसन सुजयवास दयाकर मुखार येवचें आनी मागण्या विधी प्रारंभ करून ह्या कार्याचेर आशिर्वाद घालचे। सर्वांनी दयाकर उबे रावचें। आमेन। मोगळा तारका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सशी येव काशेता संवसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय होगळेक तुका सदां फावो ये रचणारा ये देवा मोगाळा तारका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सशी येव काशेता। ओ मोगळा बापा, तुज्या मोगान आज आमकां हांगासर ह्या आशिर्वाद म्हळ्यार घरांत तुवें एकवटाय लाय। आमची तालेंतां आज हांगासर उर्जीत करून ह्या कवी गोश्टी मुखांतर आमची काळजां मनां एक करून तुवें हांगासर आपयलाय। आज हांगासर पोएटिका ही कवी गोश्टी जावंक आसता। ह्या कवी गोश्टीचेर आनी हांगासर कविता वाचन करच्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल। आनी हांगासर ही कवी गोश्टी आयकून हाचे मौल्यमापन करच्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल। ह्या कविता मुखांतर आमची काळजां मनां आनी आमचें जिवीत बदलाप जावन दी आनी आमच्या जिवनाक एक नवो अर्थ आनी चिंता मेळोवन दी। आनी मोगळा बापा, हांगासर आमी खुर्सूंचे 2 घंटे तुज्या पांयांतळ आमी समर्पीत आसतना आमचे संगीत राव आनी ह्या कवी गोश्टी मुखांतर आमकां प्रभावी कर।
हे मागणी आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो सर्ववेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. जावन आसा त्या देखून हांव सर्वां तर्फेन तांकां स्वागत मागता ह्या कार्यक्रमाक आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा जुनी सांगता चलता तसा हांव विनंती करता माणदेक बाप जॉयसन हांकां ग्लोब दिवन स्वागत करच्याक सर्वां ताळयो पेटच्यो. देव बरें करूं. आनी तशेंच आयच्या ह्या कार्याक आमी स्वागत मागोवंक अपेक्षीत हांव आमच्या FKCSचो चेअरमॅन मानेस्त सिल्वियन नोरोना आमकां तांचो सांगात आनी तांचो सहकार सदांच दाटो मोठो त्या देखून तुमकां देव बरें करूं आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर तशेंच ह्या कार्यक्रमाक आमी तुमकां मोगाचो येवकार मागता. आनी तशेंच आमचे सांगात आसात आमच्या FKCSचो एक्स चेअरमॅन मानेस्त आनंद एडवर्ड डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. टॅक्स घालून आनी गोतू ना मुखार ताळयांक टॅक्स आसूं पुरो. आनी आमचो हिरो आमकां सांगाता हाडूंक आयडिया दिल्लो पुरो हिरो आसा हांगासर मानेस्त नवीन पिरेरा सुरतकल पोएटिका कविंचो पंगडाचो एडमीन तो जावन आसा. तुमकांय ह्या कार्याक तशेंच बेंगळुराक स्वागत. आनी तशेंच ह्या कार्याक हांगासर आयिल्ल्या सर्व कवी मित्रांक सभा जाणां मंगळूर तावन उडपी तावन बेंगळूर तावन हांगासर आसात. तशेंच कवी रसीक आसात साबार जण हांगासर तरणाटेच दिसता येतात मलगड्यांनी त्या देखून आमच्या कविताक बरो फुडार आसा म्हूण आमकां पाती येता हांव त्या देखून हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांकी मोगाचो मानाचो येवकार स्वागत. आनी आतां उलो दिता मानेस्त सिल्वियन नोरोना दयाकर मुखार येवन हांगासर जमलेल्या सर्व सैर्यांक तुमची 2 उतरां उलोवच्या. समेस्तांक देव बरो दीस दिवं मागता. हांगासर जमलेल्या सर्वांक FKCS तर्फेन नमस्कार. आज हांगासर एक विभिन्न कार्य आयोजन केलां. म्हाका वैयक्तीक रितीन ह्या कार्यांत भाग घेवंक व्हरतो संतोश जाता. पोएटीक कवींचो पंगड आनी FKCS सांगाता मेळून कावी गोश्टी म्हणलें हें कार्य पयले फावटी बेंगलोरांत आसा केलां. असलें कार्य आमी बेंगलोरांत येदळ केल्लें ना. पोएटीक पंगडान आसा करची सवी कवी गोश्टी ही साबार कवी ह्या कार्या खातीर मंगळूर उडपी बेंगलोर तावन आयल्यान तुमकां मेळोन आमकां व्हरतो संतोश भोगलो. FKCS विशयी सांगचें तर आमी कोंकणी लोकां खातीर साबार कार्यां मांडून येवन आसा. ल्हानांक तशेंच व्हडांक कोंकणी मायेचे मोगान सांगात हाडूंक आमी वावरून आसा. FKCS म्हळ्यार कोंकणी कॅथलीक संघाचो एकतार फेडरेशन ऑफ कोंकणी कॅथलीक एसोसिएशन. सुमार 30% कोंकणी संघटना FKCS म्हळ्यार 70च्या पंदा आपलो दाटो मोठो वावर दिवन आसात. FKCS बेंगलोर मैसूर शिवमोगा चिकमंगळूर कॅनडा गल्फांत US हांगासर संघटना जिवन आसात. FKCS उगडा सादूरचे तसली साबार कार्य फाटल्या वर्सांनी केल्यान मुखल्या दिसांनी ग्लोबल ऑनलायन बायबल आसा केला. तुमी सर्वांनी ह्या क्विजाक भाग घेवन विनंती करता आनी तशेंच हेरांक ह्या क्विजा विशयी कळयक हे क्विज मेच्या 29 तारखेर चलतले. तशेंच कोवीड जावन कश्टान पडलेल्या 15 कुटुंबांक आमी हर एका म्हयन्याक कुमोव दिवं आसा. आज ह्या कावी गोश्टीक सांगात दिवंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. हांगासर कवी वाचन करच्या सर्व कवींक आमी बरें मागता.
मोठी जळक रेशन्स त्या कार्याक बरें म्हटलेल्या मुकलो थोडो वेळ मानेस्त आनंद डुबो डिसोजा उलयतले FKCA म्हळ्यार कितें आनी काल्या पुरा कार्यक्रम करन आसा कित्याक म्हळ्यार साबार जाणांक हय पयले फावटी आयकून संघटन जावन आसा पूण सादारण एक आमी लागीं लागीं 25 वर्सांच्या चड FKCA वावर दिवन आसा तितल्या वर्सांचा अनुभव आसा आमकां आनी हाचो हांवें भागीदार जावन आसा 2 वर्सां पयलें हांवें जॉयंट सेक्रेटरी जावन आसलो त्या देखून साबार कार्यान हांवें मेतेर जाला पूण तुमकां सर्वांक एक 2-3 मिनटांनी तुमकां FKCA म्हळ्यार कितें म्हणलें तुमकां समजयतले आमचे मानेस्त आनंद डुबट देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक या पयल्या सुवातेर पोएटिका ग्रुपाक हांव FKCA तर्फेन स्वागत मागता आनी आमकां एक विशेष कार्य जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमी असलें कार्य आमच्या बँगलोरांत आमी पळोवंक ना आमी केदाळे म्हणटा कोडयाळांत वाले पुरा कार्य जाता मस्त कार्य जाता ह्या बँगलोरांत अहलें पुरा मेळना म्हणून मे बी आमच्या जयनगर आनी पुरा लास्ट टायम आनी पुरा धाकट्या मट्टार केल्लें पूण ह्या मट्टार आमकां पळोवंक मेळोन आमकां मस्त आसक्त आसा हें कशें जायत कोणना म्हणून त्या खातीर FKCA तर्फेन तुमकां हांव बरें मागता आनी FKCA विशयांत 2 शब्द तुमचे कडेन सांगचे जाल्यार 1998 म्हळ्यार 25 वर्सां आदीं हें संघटन आमी घडलें ह्या संघटनांत 34 एसोसिएशन आमच्या बोंदेरेकाल रजिस्टर जावन आसात एक कितें म्हळ्यार पुरा गांवची एसोसिएशनां FKCAच्या बोंदेरेकाल आसात पूण कोडयाळची आमची एक कोडयाळ आनी उडपीची एक एसोसिएशनां आमच्या FKCAच्या बोंदेरेकाल नात म्हळ्यार आमच्या लोकांक आमी पावोना कोण ना म्हणून आमकां भोगता दुसरें आमी बायबल क्विज आमच्या चेअरमॅनान सांगलें बायबल क्विज सगळ्या संवसारार 29 तारखेर करूंक आमी आयोजन केलां हाज्या पयलीं आमी खाली कोंकणीन मात्र आमच्या कोंकणी लोकां खातीर कोंकणी लोकांनी बायबल वाचीत जाय कोंकणी आमची जिवाळ उरत जाय म्हणल्या खातीर आमी कोंकणीन मात्र क्विज करूंक प्रयत्न केले आमच्या म्हळ्यार ऑप्टिमिस्टीक म्हणटा पळय आमी आमकां मस्त वय मस्त आशावादी जावन आसले आमी चिंतलें आमचो कोंकणी लोक इतलो उर्बेन आसूंक पुरो कोणना आनी आमी एनावन्स केल्ल्या तक्षण काय आमकां एक मिनिमम 10,000 लोक रजिस्टर करूंक पुरो म्हणून आज तुमचे मुखार आमी सांगत जाय जाल्यार आमकां रजिस्टर कोंकणी लोकांनी मात्र रजिस्टर केल्ले कितले जावंक पुरो 470 जाणांनी आमकां रजिस्टर केलें आमी सगळ्या गांवांनी पायस केलें सगळे एसोसिएशनाक सांगलें पाद्रापांक मेळ्ळ्या बिस्पांक मेळ्ळ्या सर्वांक मेळ्ळ्या आनी ग्लोबली मस्तू कडेन आमी हाजे विशयांत उलयल्या सर तर आमची कोंकणीची उर्बाकय पावल्या पण आतां कावी गोश्टी आमकां इतले यंगस्टर्स आसात म्हणून चिंतन आमकां मुखलो फुडार आसा म्हणून बघता पूण आमची कोंकणी खंय पावल्या कोंकणीच्या आशा खंय पावल्या कोंकणी खंयसर पावत आमच्या घरांनी आमी कोंकणी उलोवंक शकता ही मुखार कित्याक म्हळ्यार आमकां इंग्लीश सोडल्यार दुसरें आमकां आतां तितलें आमकां टेस्ट जायना भुरग्यांक कोंकणी मिसाव आसा म्हळ्यार कोंकणी मिसाव वचूंक जायना म्हणजे आमचो एक उद्देश जावन आसलो FKCAंत आमची कोंकणी आमची जिवाळ उरय जाय म्हणलो एक आमचो उद्देश आसा त्या खातीर खंय साथ जाता त्या खातीर आमी कोंकणी आमी उरोवंक प्रयत्न करतेत आसा तुमचे मुखार आनी एक विशय सांगत जाय कितें म्हळ्यार आमच्या कोडयाळांत कारवार आनी उडपींत आमकां कोंकणी मीस आसा आमकां मिसाक एटेंड जातना आमकां बारीक खुशी जाताली पूण कोडयाळांत लँग्वेज प्रॉब्लेम पाद्रापा मदें लँग्वेज प्रॉब्लेम बिस्पां मदें लोकां मदें म्हणटाना त्या खातीर आमकां कोडयाळांत कोंकणी मीस नातले एक सॉरी बँगलोरांत कोंकणी मीस नातले ह्या खातीर आमी फेडरेशन ऑफ कोंकणी कॅथलीक एसोसिएशनांत हांव आमी बँगलोरांत बिस्पा वयर केस घालून आमकां मीस कोंकणी जायत म्हणून आमच्या फेडरेशनांत हांव आज बँगलोराक मीस हाडयला ही कीर्त आमच्या फेडरेशनाक फावो आसा
आनी येदोळ मुसर मस्त गलाटो आल्लो बेंगलोरान तो गलाटो आतां भाशे विशयांत आल्लो वो गलाटो आतां मस्त रावला पाद्रेपा मदें इगर्जांनी आनी पुरा तिसरें आमी फेडरेशनांत एवॉर्ड्सांनी पुरा दिता सो बरे कोणी साहित्य आसात ह्या लायफ टायमांत तांणी बरें मस्त एचीव केलां तांकां आमी एवॉर्ड्स दिता आतां ह्या वर्साय आमकां जून 5 फेडरेशन डे आयोजन केलां आनी तो 3 श्रेश्ठ व्यक्तींक आमी वेंचून काडला पयलो जावन आसा मायकल कुन्ना आमचो रिटायर्ड हायकोर्ट जज तोय आमचो कोडयाळ सोत्तू सो ताका लायफ टायम अचिवमेंट प्रोफेशनल एक्सलन्स एवॉर्ड आमी ताका दिताले आनी तशेंच लायफ टायम अचिवमेंट एवॉर्ड फादर सेड्रिक प्रकाश डिसोजा तांकां आमी दिताले ते मस्त एक्टीव आसात RTI एक्टिविस्ट आनी PIL पुरो मस्त कडेन तांणी मस्त वावर केला तशेंच ऑन्टरप्रेनर ऑफ द इयर एवॉर्ड म्हळ्यार इंडस्ट्रीन तांणी पुरो मस्त जाणांक कामां दिवन बरें काम केल्लो आमचो ब्रिलियंट प्रिंटर्स अनिल पीटर रेगो आनी तांच्या कंपनीक आमी हे फावटी एवॉर्ड दिवन आसा आनी तुमकां सोमेस्ताक ह्या कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत आसा तुमी 5 तारखेर सेंट जोसेफ्स ऑडिटोरियमांत हे प्रोग्राम चलतले हाका चीफ गेस्ट जावन आमचो सुप्रीम कोर्ट जज गोपाल गौडा ते आसतले तशेंच थोडे मिनिस्टर्स ह्या प्रोग्रामाक आसतले आनी एक आमी कोडयाळच्या लोकां खातीर इंडस्ट्री आनी कोणे तांचे ऑफिसांनी परत सुरू केल्यांत तांचे ओन ऑफिसां सुरू केल्यांत तांचे खातीर आमच्या बेंगलोरांत कॅनरा ऑन्टरप्रेनर्स ते आमी सुरू केलां ते सुमार वर्सां जावन आमी सुरू करून आमचे यंगस्टर्सांक कोणाक तांचे ओन उद्यम करीत जाय तांचे खातीर आमी सुरू केलां आनी मस्त जण आसात 360 जण ह्या हातूंत रिजिस्टर केल्यांत तशेंच कोडयाळ तावनी कोणी ऑन्टरप्रेनर्स आसल्यार तांचे ओन उद्यम आसल्यार हाका तुमी जॉयन जावचे आनी मस्त कार्यक्रम आमी FKC तावन करनासा टायमाचो अभाव जाल्ल्या वरवीं हांव खंयच्या हाजे विशयांत उलयना आनी आज हो इतल्या उर्बेर तुमी हे कवी गोश्टी हांगा केल्ल्याक आनी तुमी सर्व मुखार आयिल्ल्याक FKC तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी स्वागत म्हणटा एक मोठी झळक दिल्ल्याक आनी तुमकां सर्वांक ही पोस्टरां मेळटली त्या कारण 500 जाणांनी 600 जाणांनी भोवशा घरा पावल्या उपरांत 20 पयलें एटलिस्ट 1000 लोक म्हण आयल्यार आमकां एक संतोश उत्तो त्या देखून ही पोस्टरां व्हरून आमच्या गांवांनी आमच्या ग्रुपांनी घालून रेजिस्ट्रेशन चड जावंक आमकां एक आदार दिया म्हण तुमचे लागीं कालती विनंती देव बरें करूं आनी आतां चड वेळ काडिनासतना मुखलो वांटो जावन आसा पोएटिका म्हळ्यार कितें आनी आयच्या कार्याचें महत्व कितें म्हणून उलोवच्याक माणेस्त नवीन पिरेरा सुरत काल तुमच्या मुखार देव बरो दीस दिवं नव्या कवींक उमेद दिवच्या इराद्यान हांवें एक ल्हानसो ग्रूप आरंभ केल्लो आनी आज वाडोवन आमची 6वी कवी गोश्टी आरंभ जाली आनी आयची 6वी कवी गोश्टी तेंय बेंगलोरांत आनी पयली कवी गोश्टी आमी कलांगणांत आमचो निर्देशक बाबेरी कोजारियो हाच्या संगतपडान केल्ली त्या उपरांत ताकोडे किन्निगोळी आग्रार पिलार अशे 5 कवी गोश्टी जाल्यो आनी आयची ही कवी गोश्टी बेंगलोरांत आनी व्हड संख्यान तुमी हजर जाल्ले पळयतना खंडीत जावन कोंकणी माया संतुश्ट आसतली म्हूण भोगता म्हाका आनी ही कवी गोश्टी बेंगलोरांत आयोजन करूंक कारण जाल्ल्या बेंगलोरच्या पोएटिका कवींक हांव सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कवी गोश्टी आमकां सहयोग दिल्ल्या कवी गोश्टीक सहयोग दिल्ल्या FKCA अध्यक्ष सिल्वियन तशेंच आदलो अध्यक्ष आनंद एडवर्ड हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कोंकणी कथोलीक संघाचो एकतार हांकां हांव धन्यवाद पठयतां तशेंच आयचें उद्घाटन मागण्या मरिफात केल्ल्या फादर जॉयसन हांकांय देव बरें करूं आनी आयची कवी गोश्टीचे
सुंकाणदरच्या बाय विल्मा आनी बाय कॉन्सेप्टा फेर्नांडीस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे कार्यनिर्वहण करच्या रायनाकी देव बरें करूं. तशेंच व्हडा संख्यान हजर जाल्ल्या FKCAचे सदस्य आनी बेंगळूरचे कवी आनी रसीक, तशेंच मंगळूर तावन पयस तावन मस्त कवी आनी रसीक पोयटिकाचे आयल्यात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्त हांव देव बरें करूं. मनेस्त नवीन पेरेरा तुमकां. आनी हांगासर वेदिकार्य सोंपतलें. हांगासर ह्या वेदिकार्याक आयिल्ल्या FKCA चेअरमॅन मनेस्त सिल्वेन नोरोन्ना आनी तुमचे सहकार अशेंच मुखार आसूं दी म्हणून आमी आशेता. भोवशा तुमी सांगले बरें बेंगळुरान कोंकणी मोरतेली आनी कोंकणी उरची ना. बेंगळुरान आमकां इल्लें चॅलेंज चड आसा, त्या देखून भोवशा आमी पोयटे कडेन उलयता आनी आमी ऑनलायन भुरग्यांक कोंकणी क्लास जावन दी. देव बरें करूं तुमकां. तशेंच हांगासर आमकां ही वेदी हांगासर वदकसून दिल्ल्या पोयटिका कवींचो पंगड तुमकांय देव बरें करूं. तांचो एडमीन मनेस्त नवीन पेरेरा सुरतकल. तशेंच चड भागीदारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखल्या कार्याक तुमी वेदी सोडून दिवंक तुमच्या लागीं विनंती. देव बरें करूं. हांगासर आमची कवी गोष्टी आयची प्रारंभ जाता. हांवें बसयलें हें कदेल. आतां केवल उलोवं मात्र म्हाका. हांगासर कवी बसतले आनी देगेन बसयल्लीं ह्या कार्याची सुंकाणदरची दोगां मानेस्तां आमची मानेस्तां. ओके कोंकणी हांगा मानेस्तिन्यो. ओके कोंकणी बेंगळुरान कोंकणी विसरून गेले आमची. कितें जावन दी हांगासर आसा मानेस्तीन विल्मा बंटवाळ. ताच्यो कविता आमी मस्त आयकल्यात आमी. ताचे एक फामाद कविता आसा मुकडी आनी त्या कवितेक ताका पुरस्कार मेळिल्लो. वय ताका एक पुरस्कार मेळिल्लो आसा आनी ते बरें बरयता मस्त वर्स जावन. आमी ICM येतावन ताका हांव वळखता आनी तें आज सुंकाणदरचें कार्य एकले भागीदार तें. तशेंच सांगात आसा मानेस्तीन कॉन्सेप्टा रॉड्रिगस फेर्नांडीस. म्हाका ते रॉड्रिगस फेर्नांडीस कन्फ्युजन आसा. ओके व्हड ना. सो कॉन्सेप्टा फेर्नांडीस हिचें नांव आयकतना हिच्या नांवाच्यार न्ही तिणें खंय काम केल्लें म्हणलें आमकां आयकतना संतोश. आकाशवाणींत 6 वर्सां तिणें सेवा दिल्या. तशेंच ती एक कोंकणी रिडर. तशेंच 6 तिचो ताळो आमी आकाशवाणींत आयकला जावंक पुरो आमी ल्हान आसतना. तिणें आज संतोशान ह्या कवी गोश्टीचें सुकाण घेवंक तांणी संतोशान ती ओपल्यांत. तुमकां आमी दोगांयक स्वागत करता आनी मुखली वेदी हांव तुमकां सोडून दिता. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज आमकां बेंगळूरच्या कोंकणी लोकांक भोव संतोशाचो एक गजाल. कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी हांव चिंता असली एक कवी गोश्टी कोंकणी कवी गोश्टी आमी चलोवन व्हरता. रायनान हो प्रस्ताव काडटना हांवें म्हळें हें साध्य गे हांव पात येवना कोडी अळतावन हांगा कोणी येवची ना आतां बा म्हणून हांवें सांगलें. पूण तो घट्ट रावलो आनी ताणें घट्ट मोण केलें आनी मानेस्त नवीन पेरेरा तांणी सांगात दिलो आनी तांच्या दोगांयच्या वर्त्या मिनतीन आज हें कार्य हांगासर आमी साध्य जालां. त्या खातीर FKCA आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी पोएटिका पंगडाकी आमी उल्हास पटयता. म्हजे सांगतात कन्सेप्टा बाय आसा. म्हाका आतां प्रिंसिपला मुखार बशिल्लें बरी जाता. ती हांव प्रिंसिपला सांगता स्टुडंट बशिल्लें बरी. ती तितले टॅलंट आसा तेचे सांगी वय जाणटी ती उतरांनी खेळचें तिका सदांचें तितली माहेत तिका आसा जानवाय तिका आसा आनी आमकां मस्त अभिमान आसा. ती आमच्या समुदायाची कोंकणीची म्हणलो अभिमान आमकां आसा. आनी कोंकणींत आकाशवाणी तिचो ताळो आमी ल्हानपणार आयकला म्हणालो रायन. तूं आतांय आयकचें ती आतांय आसा आकाशवाणीर. ओके आतां ती हांगाच आमच्या बेंगळूर आकाशवाणींत आसा. बऱ्या हुद्द्यार ती मस्त बरो वावर दिवन आसा. त्या खातीर आमी अभिमान पावता. भोव बरें. कविता विशयांत सांगचें तर म्हजे प्रकार कविता म्हळ्यार बोगणांक उतरां असो सांको. ह्या सांख्याक 2 कामां आसात. एक तो सांको उतरतना उतरतल्यांक खुशी जायचे आनी त्या सांख्यान अनेका पंथाक आमकां पावयचे अशें 2 कामां कवितेक आसात.
हे 2 कामां सुफळ जाल्यार ती कविता उंचली म्हूण सांगेत. तशें जाल्ल्यान आनी एक म्हज्या मतींत आसा कितें म्हळ्यार आमच्या हातांत एक सुकणें आसल्यार तें आमी उबोवंक सोडटा. तशेंच आमचें सांगता आसची कविता आमी बरयले उपरांत ती उबोवंक सोडच्या सुकण्या बरी. ती बरयले उपरांत ती कवीची न्हय, ती वाचप्यांची. ती वाचप्यांनी ताका कशेंय अर्थकरण काणगिवेत, कशेंय विमर्श करयेत. तशें आज आमी कवितेचो संवाद करया. आमी फॉर्मल जावन बसचें नाका, क्लासरुमांत बशिल्ले बरी. रेकॉर्डिंग आसा म्हणनी मतीन दवरचें म्हणना, हांवें तुमकां उडास केलो म्हूण चिंता आतां. उक्त्यान आमी बसाबस करया, संवाद करया, आनी तवळ मात्र आमकां कविता इल्लीशी इम्प्रूव करूंक जाता. तशें सगळ्यांनी उक्त्यान उलय जाय म्हूण आमी विनंती करता. आमी चड उलयना, तुमी सगळ्यांनी सांगाता मेळून आमी उलोवया. मोटव्यान हांव एका कवीची वळख करून दिता आनी ताका मुखार आपयता. तांची कविता वाचिल्ल्यानंतर आमी सांगाता मेळून त्या कविते विशयांत उलोवया. ओके, पयलें हांव मुखार आपयतां मानेस्त जॉसी पिंटो किन्निगोळी. तुमी मुखार येवन वेदी स्विकार करी जाय म्हणून विनंती आसा. तांची वळख अशी आसा. शांतीप्रिया किन्निगोळी नांवांनी ते बरयतले. ह्या लिखण्या नांवांनी सबार कविता आनी पदां संवसारांत ते परिचीत आसात. जॉसी एडविन पिंटो गांवान किन्निगोळीचे बीकॉम शिकाप संपोवन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणलें स्वउद्यम ते चलोवन आसात. गांव गो चेडवा म्हणल्या पदां मुखांतर हें स्टार आमकां सर्वांक वळखीचें जालां. 100 वयर कविता, 25 वयर काणयो तांणी लिखल्यात. एक आसक्तीचो विशय हांवें आयकलो. आपल्या व्हडली मायलकच्यो जानपद काणयो आनी पदां ताणें संग्रह करून ताणें संग्रह केल्यात. ते एक विशेष वर्तें काम तें आमी सर्वांनी करी जाय जाल्लें काम. आज तांची कविता आसा सिमिस्त्रेक देखता. आमी मस्तपटी सिमिस्त्री कशी पळयता, पूण आमी ताच्या विशयांत नियाळ करना. रवी काणत न्हू कवी कंडा म्हणटात तशें कवी मस्तू विशय आपडटात. तशें आज एक विशेष विशय ताणें हांगासर हाडला. आमी रेगुलरली भलायकी तपासणी करता, मागणे रजार करता. तशेंच आमी फोंडाक पळोवन इल्लोसो नियाळ केल्यार आमचें अंतस्करण साफ करूंक आमकां तें गरजेचें कोण ना म्हूण म्हाका भोगता. आतां पळोवया मानेस्त जॉसी पिंटो किन्निगोळी फोंडा विशयांत कितें उलयतात. देव बरें करूं तुमकां सुमेस्तांक कन्सेप्ट बाय आनी विल्माच्या मदें बसून एक बागत आमकां बसचें आनी विशेश रितीन बेंगलोरच्या सर मोगींक हांव देव बरें करूं म्हणटा ही कवी गोश्टी आयोजन केल्ल्या खातीर. हांवें हें सिमिस्रीक देखता म्हणून मस्त वर्सां पयलें बरयलें कवित. हांवें केन्नाय सिमिस्रीक भितर लिखतना ते एक शांत जागो थंयसर. केन्नाय हांवें एक चिंतचें आमी घर काणयता, वस्तू काणयता, आमी वास्तू पळयता, खंयचे जागो बरो खंय बरो म्हणून. तें पुरो आमी तात्कालीक जर रावच्या ह्या जाग्याक आमी तितलो महत्व दिता. पूण आमी केन्नाय सिमिस्री गेल्ल्या वेळार कोणूय चिंतलें ना गे हांवें मेल्यार म्हाका खंयसर पुरल्यार खंयसर जागो बरो आसा गे म्हणून सिमिस्रीचो. हांवें केन्नाय चिंतचें आमच्या सिमिस्री गेल्या वेळार खंय म्हळ्यार मनशां बरो आसात खंयसर पुरल्या बरो म्हणून. केदाळे ती बरो रूखानी आसात, हे मुळांत बरी सवळी आसा. हांवें चिंतचें केन्नाय हो जागो बरो आसा म्हणून. तशें एक चिंतप तें मनशाचें जॉयराक आसूं बरो हो कितें आतां हें करता म्हणून. पूण आमी काल म्हणटात ससनाचो निवास आमचो थंय लास्ट पुनर्जीवन जाता म्हणसर आमी थंय आसचे. देखून आमचे मलगाडे आसले, देखून थंय पवित्र जागो तो. त्या इगर्जे विशयांत आमचे किन्निगोळी इगर्जेच्या बागलार बसल्यार तुका मुखार सिमिस्री दिसता. त्या सिमिस्री विशयांत पळोवन हांवें बरयलें कविता आसा सिमिस्रीक देखता. इगर्जेच्या मेटार सदां बसता, इगर्जेच्या मेटार सदां बसता, मुखले सिमिस्रीक देखता. नमुन्यावर फोंडू पोरणे नवे, नमुन्यावर फोंडू पोरणे नवे, थोडे फुलांनी जिवे जिवे. त्या दारांत इल्ल्या दिसांनी पयले मेल्ले ती फुलां जिवीत आसात. थोडे फुलांनी जिवे जिवे. एका फोंडार कांट्या बोल्या बरे, पोरनो कोण तो कांट्यांनी बुरल्या तो बोल्या आसा. एका फोंडार कांट्या बोल्या बरे, दुसऱ्यार फुल्लुले गुलो बतुरे. पूण फोंडू शांत एकसुरे, मुक्तीक राखचे बोवडे सिमिस्रीचे सैरे. सिमिस्रीक देखता चिंतप जगता, काळजा मनी गुंता. सिमिस्रीक देखता चिंतप जगता, काळजा मनी गुंता. रडलेना तांगा न्हिदलेले अर्दे कुरे, रडलेना तांगा न्हिदलेले अर्दे कुरे, पावंक इल्लेस रोटकुरे, पावंक इल्लेस रोटकुरे. जिणी बोर जगडुल्लो कोरेंबर मातयेक, जिणी बोर जगडुल्लो कोरेंबर मातयेक, कोरींबर मातये पोंदा पडला.
शेजारचो जो जागो भितर घाल्लेल्याक सो पिटीन तस चपला कोरिंबोर मातयेक झगडिल्ल्याक कोरिंबोर मातये भितर मातये पोंदा पडला शेजारचो जागो भितर घाल्लेल्याक सो पिटीन तस चपला सन्मानाच्या आशेने पिकलेल्याक थोड्यांक वस्तू सन्मानाची आशा असता सन्मानाच्या आशेने पिकलेल्याक व्हड सन्मान भेटला फुलां दिले दुकान दिवे पुरुषा वारसी बिसरीक पाहिला सन्मानाच्या आशेने पिकलेल्याक व्हड सन्मान भेटला फुलां जेले दुकान दिवे पुरुषा वारसी मिसरीक पाहिला हांगा भेदभाव सरला दुबळो गिरेस्त सांगाता न्हिदला बोरें कोटें इतलेंच उरलां कुडी किकिड्यांनी ना सोडलां बोरें कोटें इतलेंच उरलां कुडी किकिड्यांनी ना सोडलां एकसुरो आयलोलो एकसुरोसो पायलो कुटुंब संसार म्हणलोलो खंय उरलो एकसुरो आयलोलो एकसुरोसो पायलो कुटुंब संसार म्हणलोलो खंय उरलो हांव ही मूठभर माती तरी सांगता आपलो हात आपल्या माथ्यार जिणी समता आपलो हात आपल्या माथ्यार जिणी समता येणे तुजे जिणे तुजे जायना जावं ओजे येणे तुजे जिणे तुजे जायना जावं ओजे मोरतान आसो वंटार आसो सार्थक जिणे तुजे मोरतान आसो वंटार आसो सार्थक जिणे तुजे देव बरें करूं ही कविता जास्ती पिंटो किनिगोळीची गांवगो चेडवा म्हजो गांवगो बारा गांवां प्रास पोडताचें नांव गो अनूप जलोटान गायिल्ली हें पद भविश्यात तुमकां सबारांक उडास आसा माणसोबाणान सादर केल्ल्या उत्तीम पदां पैकी हें एक विशेष पद हांव चिंता काय 30-35 वर्सां आदीं शांतीप्रिया लिखणेरावाक लायिल्लें पद हांव चिंतली शांतीप्रिया म्हळ्यार चली आसूंक पुरो म्हण त्या वेळार म्हळ्यार जास्तीक बेडच्या पयलें ही कविता हांव पळोवन आसली ती छापल्या पानांतली ताणें वाचली 4 पंक्तींची चौपदी म्हणटा हांव कन्नडांत विशेष म्हाका दिसलें तातूंत अंत्यप्रासा कडेचें अक्षर पयल्या आनी तिसऱ्या पंक्तीर दुसऱ्या आनी चवथ्या पंक्तीर तुमी जाल्यार मागीर अनेक फुडें आयकया वाचून पळया भोव त्या मिटरा विशयांत आनी पुरा कितली कन्नडांत आमी मात्रे आनी पुरा म्हणटा ते पुरा म्हाका कळीत ना पूण विंचणार उतरांनी आनी एक विशिश्ट गुंडायेन आतां भोव बऱ्यो कविता थोड्यो पुरा इंग्लिशांतल्यो आनी पुरा सिमिस्त्रीच्या हातूं एलिजी रिटन ऑन ए कंट्री यार्ड म्हणून आनी पुरा आसा न्ही सिमिस्त्रीन बरयल्ली कविता आनी पुरा आसा थॉमस ग्रेची एलिजी म्हणून तसो एक म्हाका उडास आयलो एक हातूं एक ताणें सांगिल्लो एक विशय येताना म्हज्या मतीक अखेरीक येताना म्हाका झळकलें एक कॉन्सेप्ट आयल्या वरचें डेथ क्लिनींग म्हणून एक विशय आसा तुमी कोणें वाचला जावं पुरो आमकां गरज ना तिल्ल्यो वस्तू एक सादारण 50 वर्सांची प्राय उतरतना आतां म्हज्या बरी जाल्या उपरांत आमी खंयचे वापरनातले वस्तू आमी ते खाली करीचे घरांत व्हरून म्हूण आमच्या मतींतलेंय खाली करीचे तें राग द्वेश हगे मोसोर आनी कितें आसा एक कोऱ्या मातये झगडलो आमकां कळीत आसा गांवांत हांव चिंता कृशी उटवळेच्या गांवांनी पुरा इतल्यान एकल्याचो गादो तिसल्यान एकल्याचो गादो ती कोणतात बगलेन त्या दळात तिसल्यांतलें इल्लें कोणून इतल्यान घालतात एक कोऱ्या मातये खातीर हर एक वर्सा एक कोऱ्यान गेलो तसो तितलें मुखार वता ताका 100 कोटी भितर चपला म्हण आमी कितेंय केल्यार आमकां 100 कोटी 100 गुंड गांव जरम दिसा पद तुमी आयकलें आसा पुरो तसलें पुरा बारीक भोव बरें चिंतपाचें हांव चिंता ल्हान प्रायर जोसीन ही कविता बरयल्या चिंतप बरें भोव गुण आसा जोसीचे अपुर्बायेच्या कवितेद्वारे आयची कवी गोश्टी सुरवात केल्या हांव चिंता मुखार वशीत जॅनेट बाय ह्या दिसांनी बारी रायस जाता पोएटिका पंगडांत हांव तितलें एक एक्टीव सांदो न्ही पूण हांव वाचता आनी पळयता ते बँगलोरांत पोएटिका कवी गोश्टी आसा म्हण केल्या उपरांत जॅनेट बायच्यो नव्यो कविता येवन काल एक क्लायमॅक्स म्हणटात पळय तयली एक बरी कविता बरयल्या स्वागत म्हणून आनी पुरा म्हाका बारी खुशी जाली जॅनेट बायकच हांव आपयतां कित्याक म्हळ्यार जोसीच्या बगलेनी बसल्या ती आनी बँगलोरांत एक कवी गोश्टी करतल्या नव्या आनी पोरण्या कवींक बँगलोराक येवन पाविल्ल्यांक तिणें एक स्वागत बरो हांसो येवकार खाण जेवण आनी तांची काळजी जतनेन तांकां सांबाळ्ळा आनी हांगा म्हणसर हाडना आज ती बऱ्या हांसकुऱ्या वदनार बसल्या तशेंच हांव जॅनेट बाई हे तुजी कविता सादर कर सुमेस्तांक देव बरो दीस दिवं मुनीस किरकोळ देवा हातांतलें एक बॉम्बे म्हज्या आईच्या कावानाचें नांव ये मनशा तुजें कितें आसा ये मनशा तुजें कितें आसा आवय बापायक दिवून स्वास फुंकून ताणें सरसलें पिंपऱ्याक तुका आज पर्यान जाय जाल्लें दिवून पोसलें
ये मनशा सांग म्हाका कितें आसा तुजे हांगा ताचे शिवाय कांय मेळचें ना तुका भाव भयणी ताणेंच दिल्ली इश्ट मंत्र सगळीं बेसांवां ताची जीवन तुजें ताचेंच देणें नेनासलोय तूं तुजेंच येणें ये मनशा सांग म्हाका कितें आसा तुजे हांगा ताचे शिवाय कांय मेळचें ना तुका सूर्योसन नखेत्रां सगळीं पृथ्वी आनी ताचे वयले सगळे कितें सकळ दिवना तुका ताणें कितें आसा हातूंत तुवें केल्लें ये मनशा सांग म्हाका कितें आसा तुजे हांगा ताचे शिवाय कांय मेळचें ना तुका हांकारान कित्याक वळुळताय रिमोट तुजो आसा ताचे हाती एक काडी सयत हालोवंक तूं सोंकसो नाय ताचे मुखार तुजें चलचें ना कांय ये मनशा सांग म्हाका कितें आसा तुजे हांगा ताचे शिवाय कांय मेळचें ना तुका मोग भावात बरवो सोसडय उपादेश पाळण सालवार जा बोरें नांव उरोवंक पेसाळ ताच्या कुशीक घालतो जा तर मनशा मानून घे आतां तुजें म्हणलें कितेंच हांगना ताचे शिवाय तुका जियोंक जावचें ना तर मनशा मानून घे आतां तुजें म्हणलें कितेंच हांगना ताचे शिवाय तुका जियोंक जावचें ना सांगूंक गेल्यार मस्तो आसा ताणें दिल्ल्या देण्यांक तालेंतांक लेखच ना ह्या संवसारी जियोंक आमकां इतलें दिलां आसता की तें इल्लेंपणी बरें ह्या संवसाराक सोडूंक प्रयत्न करया हांव म्हजें अहम सोडया म्हाका कावानं वाचन करूंक आवकस दिल्या तुमकां सुमेस्तांक आनी आयकल्ल्यान की देव बरें करूं लांब जियो पोएटिका पयलींच्या कवितेक आनी ह्या कवितेक इल्लेशें तीर्ली एकच आसा कितें म्हळ्यार मनशाच्या हंकाराक तो सवाल करना आसा जेनेट बाय कडेन तिची वळख धाडूंक सांगतना तिणें 2 उतरांनी सांगलें आंबे बळची आतां बेंगलोर आसा तितलेंच सांगलें पूण सगळ्यांक तिची वळख जाल्या तिणें काल सगळ्यांक कित्याक दोशी तिच्या घरा पण दोशी वाडलां दोशी मनाची ती देव बरें करूं तुका जेनेट बाय हांगा एक वातावरणांत एक घडी चेंज जालें तुमच्या ताळो आयकून सगळ्यांक खुशी जाली ओके आतां हांव रायन मिरांदा निर्मार्गा तुका मुखार आपयतां आयच्या कार्याचो येजमानेशन हांगासर सह निर्देशक जावन तो वावुरता निर्मारची नदर तशेंच सान लुईस कॉलेजीचें पत्र परजळ हाचो संपादक जावन ताणें सेवा केल्या ICYMांत विविध हंतांनी DSSG हंतार मुसोर ताणें वावर दिला FKCN ती तो कार्याळ आसा कन्नडा कोंकणीन सराक बरयता रायन आज आयच्या कवी गोश्टीक साडो घेवन आयला ह्या सोबीत रूपका मुखांतर एक भोव सोबीत अपुर्बायची कविता ताणें हांगासर हाडल्या पळया तो कितें सांगूंक हाशेता देव बरें करूं विल्मा बंटवळ तुका तशेंच हांगासर जमलेले तुमकां सोरवांक कविता बरोवनचे म्हज्या जिणेंत एक आमासानी पुण्याचे एक काय म्हणटा थोडे फुडें बरयता थोडी सुन्न फोडता थोडी मनाक आयताना बरयता ना जाल्यार वेळ मेळना त्या देखून हांव सराक बरोवपी न्ही बरयल्यार इल्ले चड चिंतपा सकत घालूंक प्रयत्न करता तसलेंच एक चिंतपा सकत हांवें ह्या साडो म्हणल्या कविताक घालूंक प्रयत्न केला जे तुमकां कितें मतीक येता तें तुमी समजून सांगचे हांव कविता वाचता आसतना साडो म्हणटा आसतना साडो नासतना खंयचें कार्य सोबणांत आनी स्त्रियांक आनी त्या चेडवाक ते साडो सांगचे म्हळ्यार एक व्हडले कार्यक्रम म्हणयत त्या देखून लायफ टायम ते त्या देखून त्या लायफ टायम साडयावर कितें घडटा म्हणलें आतां ह्या कविते मुखार आमी आयकुया कवितेचें नांव साडो त्या अंगडीच्या बिरया भितर
आसा हांव शाबीत हेरां कापडां सांगता. रसमाळ रंगळ म्हजो परजळ, मोल म्हजें मानात कीद, हांगा म्हाका हंस राणी. मोल म्हजें मानात कीद, हांगा म्हाका हंस राणी. दीस म्हजो आयलोच, दीस म्हजो आयलोच, आंगडीच्या मालीक आदेवस मागचो. गिरेस्त कुटुंबाच्या गोड उतरांनी मोल आयिल्लें म्हाका खिणा भितर. गिरेस्त कुटुंबाच्या गोड उतरांनी मोल आयिल्लें म्हाका खिणा भितर. दीस हांवें मेजूंक काजारा दिसा सोंपचो. दीस हांवें मेजूंक काजारा दिसा सोंपचो. सोपनेल्लो दीस आयलोच, सोपनेल्लो दीस आयलोच, बँडाच्या नादान घेतलें म्हाका लग्ना सालांत. वेडो घालो स्त्रियांनी उयो वेस गावून फुलां भांगरा सोवें सुरंगार आयलें. आतां हांव गिरेस्त कुटुंबाची राणी, आतां हांव गिरेस्त कुटुंबाची राणी, आनी सुरू म्हजी नीज जिणेकानी, आनी सुरू म्हजी नीज जिणेकानी. लग्न दाबाजो संपलो, आशा अत्रेक निवण गेले. लग्न दाबाजो संपलो, आशा अत्रेक निवण गेले. बगलेक आसलेलो सूट भोंवता गांवभर, बगलेक आसलेलो सूट भोंवता गांवभर. हांव मात्र फिचार परत बिरया भितर हेर कपडा संगी. हांव मात्र फिचार परत बिरया भितर हेर कपडा संगी. देव बरें करूं. भोव अपुर्बायेची कविता रायनाची. रुपक आमकां सर्वांक मतीक गेले म्हण दिसता. चाडो चलयेक एक वर्तें नेसण आनी लग्नाच्या बेसांत साड्याक एक म्हत्वाचें मोल आमच्या करावळीच्या संस्कृतीन पुणी आसा. हेरे कडेन आतां थोडें बदलावण जाल्या. तो साडो कितल्या मोल असो तांच्या तांकीसो आनी ताणें सांगिल्ले बरी ताच्या उपरांतल्या त्या मान असो. सूट आमी पळयता दादले खंयच्याय ओकेजनाक सूट घालून भोंवतात. तो लग्ना खातीरच एक जिणेंत एकच पोटी एक सूट शिवयल्लो आसत, तो फोंडाक वेतानाय तो उपकारता. स्त्रियेकी तशेंच ती पती आसोन ती सरली जाल्यार कन्नडान कितें मुत्तैदे म्हणटात त्या वेळार साडो भायर येता. अप्रूपशें भोव अप्रूपशें कुटुंबांत ह्या चलयेच्या लग्ना उपरांत तांच्या कुटुंबांत कांय लग्नां जाल्यार एक पोटी नाजाल्यार खंयच्याय एका थोड्या लागशिल्यांच्या कुटुंबांच्या काजारां सोबाणांक साडो न्हेसतात. हर एक पडी साडो न्हेसनात. भोवशा लग्नाच्या सुरवेल्या वर्सा मोंती फेस्तागी नातालां फेस्तागी दुसरे नवे कपडे येवना जाल्यार नवी व्हंकल म्हण कळोवंक एका वर्सा भितर आमचें कितें आसा काजाराच्या त्या वर्सा व्हंकल म्हणटात मागीर बायल म्हणटात. तशें त्या एका वर्सान कांय एक दोन पोटी त्या साड्याक भायर येवंक अवकाश मेळ्ळ्यार मेळ्ळो, नंतर निमाणें तेंच हांवें पयलें सांगलें बरें तसलो एक संदर्भ आयल्यार मात्र थंय आसलो भितर हांगाय आसलो भितर. आनी तो साडो गांव भोंवता म्हणल्यार कितलेय अर्थ तुमकां जळकात जाल्यार तुमी ते तुमच्या मती ते कितें चिंतपा ते कितें तुमी ते वापरून घेवयेत. ताकाय दुसरे अर्थ आमी गेलेत. भोव अपुर्बायेची कविता. भोवशा एका दादल्यान एका साड्याची दुस्थिती वा बरी स्थिती पळोवन ती सांगल्या म्हण हांव चिंता. देव बरें करूं रायन अपुर्बायेच्या कविते. जॉयर डॉक्टर जॉयर म्हज्या विशयान नवीन एक फावटी सांगिल्लें. जॉयराक नुस्त्याची रूच दाखोवंक बरी गुत्ता सर, रांदूंक गुत्तना म्हणून. रायनाचे कविताचे रुपकाची विसवण म्हाका भोव बरी लागली, भोव मॅच्युअर असली विसवण घेवन तूं बरोवन रावशी जाल्यार भोव बरी कविता तुज्यान उदेताली. भोव त्या विसवणेंतूच तुजें कावान ती विसवण तुवें केल्ली आसा पळय तीच एक भोव अपुर्बायेची गजाल. ती विसवण केल्लेंत कविता येवन रेलाच्या ट्रॅकार बसली. थंय तावन कवितात आपली वाट सोदून गेली आनी अंत्य बरें मार्मीक करून तुवें कविता सोबीत जाली. ती खुशी जाली आयकतना. विल्मान सांगलें सांको उतरतना एक दादोसकाय लाभाजें म्हणून ती दादोसकाय तुज्या कवितेंत लाभली. अशेंच तूं बरोवन राव, तुजे तावन बरी कविता उदेंवन दिता. पण एक ल्हान संगत जॉस्यमा विशयांत ताणें सांगलें सुरवेर कवन प्रस्तूत करच्या पयलें सेमिस्त्रेंत हांव जागो पळोवन खंयचो जागो बरो आहा म्हूण
पळोवन आसलो म्हणून तुमकां जस्ट एक किन्नी गरज सांगचें हांवें तो रियल एस्टेटांत आसा तो तशें जागे खंय गेल्यार खंयच्या गांवां गेल्यार जागे पळोवचें तो सोडिना वय तें आतां कोणाक मातयेक पावंक येता न्हय ताणें ती तपनाची व्याप्त सांडूंक ना. देव बरें करूं. ही कविता म्हाका काल रायानान धाडल्ली. म्हाका भोव पसंद जाली ही कविता देखून एक दोन शब्द उलोवंक कशी व्हरता. साडव म्हणलें रुपक ताणें घेतलां आनी ताका आमी कसलेय अर्थ दिवेत वाचप्यान. पूण म्हाका अशें बगलें की त्या साड्यांत ती सलीत आसा. साडव म्हळ्यार ती सलयेक म्हूण आमी घेतल्यार काजारा उपरांत ती घरा भितरच आसता. तशें साडव मागीर आमी भायर येना. काजारा पयलें एक सली तिच्या घरा राणये बरीच आसता. काजारा उपरांत त्या जबाबदारी मदें खंय ती लिपोवन वता म्हण कोणा तशें सांगता कोणा म्हण म्हाका बगलें. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आदल्या काळार आमी बनारसी साडो न्हेसतल्या स्त्रियांक गोत आसा वालीचो साडो म्हणटात आमी आनी तो जड आसा तो न्हेसोंक कश्ट. एक पटी काजार दिसा मात्र न्हेसो मागीर आमी न्हेसना भितरच दवरताल्या तो आदल्या काळाचो साडो. आतां सडावत फॅन्सी साड्या आयल्यात ते कितलेय पटी न्हेसयेत. सडावत थोड्या संदर्भांनी पूण आमी भायर काडटा न्हेसता. तशें आदल्या स्त्रियांचें स्वतंत्र आनी आतांच्या स्त्रियांचें स्वतंत्र आमी आतां त्या हाच्या मुखान कंपेर करयेत. देव बरें करूं रायान भोव बरी कविता तुवें हांगासर हाडून आयलाय. जॉय रुडॉल्फाची एक कविता आतां सादर करूंक हांव उपकार मागता. कित्याक म्हळ्यार तो हांगाच आसा परत्यान ताणें पाटी वेचें आनी वो ताका मायक दिवचो आनी एक लागा पोवचें. ताच्या प्रास ह्या बसणेन ताची कविता येवं. मनशा संबंदांत आमकां विश्वास भोव गरज पडटा. आमी एका मनशाचेर विश्वास दवरचे जाल्यार आमकां कारण आसात. आमच्या सांगाता जल्मल्लीं आमच्या सांगाता वाडल्लीं आमी सांगाता वावर करचीं वा आमकां पयशिल्ल्यान आमच्या विश्वासाक योग्य आसचीं आनी आमकां थोडे पटी शोल्डर टू लीन ऑन म्हणटा पळय आमकां थोडे पटी एक आमची तकली तेंकूंक एक आमकां बुजाची गरज पडटा. ती कोणाचेंय बुज आसूंक पुरो. आमच्याच घरच्यांचें जाय जें म्हणना एक टिचरीचें बुज मेळटा थोडे फावटी एका विगाराचें बुज मेळ्ळें अशेंत या एका शेजारणीचें वा आमच्या घरा घर साकरेक येवच्या एका सहाय्यकीचें बुजूय आमकां थोडे फावटी गरज पडत. पूण कितें जाता मस्त फावटी आपल्यानीत विश्वासघात केल्यार आमी आमचे तावन आनी लुटूंक खंयच्याय भायल्या लुटकाराक कितें उरता. आमी दोरे बांदता आमच्या मदें पागोर हाडटा आनी आमी विश्वास कितलेशे फावटी होगडावन घेता. आनी आमी आतां आमी अल्पसंख्याक आसा ह्या गांवांत. आमच्या देश प्रेमाचेर आमकां कितें हांव बॉर्न इंडियन हांव जल्मान भारती. तूं कितली इंडियन आसाय तितलेच भारतीय हांवूय आसा म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी तुमी रोमन कॅथलीक तुमी रोमांतावन आयल्यात वा तुमी युरोपांतावन आयल्यात म्हणून आमच्या देशभक्तीचेरच अविश्वास दाखयतल्यांचो संको चड आसा. असले एक दोन विशय विश्वासघात आनी देशप्रेम सांगता घालून ल्हानशी एक मोटवी कविता जॉय रुडॉल्फान बरयल्ली आसा. ती कविता आतां सादर करता जॉयर. आनी ह्या कवितेच्या पाठतळा विशयान तुवें थोडें सांगयत वा हेरांनी सांगल्या उपरांत जॉयरान सांगल्यार बरें म्हूण दिसता. देव बरें करूं सुमताबाई कॉन्सेप्ट बाई सॉरी. म्हाका कविता एक कवी गोश्टी येवचें कित्याक म्हळ्यार बरी कविता आयकोवचे खातीर. दुसरें कावी आयकोवचें कित्याक म्हळ्यार जिवितांतल्या थोड्या सवालांक जापी मेळनातल्या सवालांक आनी दुखोवच्या तसल्या बोगनांक एक आउटलेट जावन काव्य उपकारता. ते काव्य बरयतना कितलें स्किल्स आनी परफेक्शन आसा हांव पळयना. म्हजें एक कॅथारिसीस म्हळ्यार म्हजें एक बोगनां भायर घालून एक मतीक एक रिलीफ जावच्या खातीर हांव बरयतां. म्हजे कविता अशें आसा. जैत दारवंत दार बळवंत लोंकडा बिगांत घर विचार केलें. जैत दारवंत दार बळवंत लोंकडा बिगान घर विचार केलें. भितरल्यानीच मोती समाधान फारलें. कांट्यां वोय मजबूत अक्कडो चिऱ्या पत्रां फागोर उबारलो. कांट्यां वोय मजबूत अक्कडो चिऱ्या पत्रां फागोर उबारलो. मोग केल्ल्यानींत कुर्सार मारले. मागणे रजार दान धर्म उपदेश समर्थी कायदे पडले. मागणे रजार दान धर्म
उपादेश समर्थी कायदे पडले, धर्मा नांवान तांणी पयशे सोरले, धर्माच्या नांवार तांणी पयशे सोरले. मोगा पाकाट्यार गेलो, मोगा पाकाट्यार गलपा रेवेक उबलो, तरणाटपण सगळें दगींत लासलें. मोगा पाकाट्यार गलपा रेवेक उबलो, तरणाटपण सगळें दगीक लासलें. बायल भुरग्यां स्वार्थान काळीज चिरले, बायल भुरग्यां स्वार्थान काळीज चिरले. देशाक आवय सारकें लेखून अभिमानान हरदें फुलयत आसलो, देशाक आवय सारकें लेखून अभिमानाक हरदें फुलयत आसलो. अल्पसंख्यात बिल्ले मारले, अल्पसंख्यात बिल्ले मारले. सोर आनी डाकू म्हाका बे, आमच्या गांवांत कांय जातीत बेकार. सोर आनी डाकू म्हाका बे, आमच्या गांवांत कांय जातीत बेकार. आपल्यानीच विस्वासा दिरवें फारलां, स्वरीत कितें बोलतो लुटकार. आपल्यानीच विश्वासा दिरवें फारलां, स्वरीत कितें बोलतो लुटकार. देव बरें करूं. जॉयराची चड वळख म्हाका ना, हांवें पोएटिका पंगडांतच ताचें नांव पयलें पळयलें आनी कविता वाचले. म्हाका दिसता कॉर्पोरेट संवसारांत काम करता हितून आनी त्या ओत्तडांतावन भायर येवंक ताणें सांगिल्लें बरें आउटलेट आमचीं बोगणां कितें आसा तीं सांगूंक वेलमान सांगिल्लेंच आमकां एक उतरोवणू आनी पलतडी पावची ती एक सांको आनी त्या सांकुवाच्या बगलेन त्या पलतडी पावले उपरांत आमकां कितें थंय कांय तरी बरें मेळटलें असले एका उमेदीन जॉयर कवी गोश्टीक हजर जाला आनी कविता बरयता. म्हाका दिसता एका बरोवप्याची यशस्वी खंय आसा म्हळ्यार ताका बरें वाचपी रुतां करची. ह्या ताच्या बरोवपाक एक बरें क्रिटिकल वाचपी म्हळ्यार बरें म्हळ्यार तुवें बरें आसा बरी कविता म्हणचें मात न्ही, खंय इल्लो उणो आसा कितें बरें पड जाय तेंय दाखोवन दिवचें तसलें एक जाणवयेचें वाचपी एका बरोवप्याक मेळटीच जाल्यार त्या बरोवप्याची शाती आनीकी वाडटा आनी बरें साहित्य ताचे तावन आनीकी रचूंक साध्य जाता म्हणलें एक चिंतप म्हजें आनी म्हजो अनुभोगी जिणेंत कितलेशे फावटी पळयलां एक बरें वाचपी एका बऱ्या बरोवप्याक रुतां करूंक शकता. तसले एका कितें म्हणटा आमी आनीकी नो उदें तो कवी म्हणयत की कळना आमी चिंता ताणें थोड्या वर्सां तावन बरोवचे प्रयत्न केला येदोळचो उदेला तो आनीकी फुडल्या दिसांनी बऱ्यो बऱ्यो कविता जॉयरातावन येतल्यो म्हूण म्हाका दिसता. मुद्दू तीर्थहळ्ळी म्हणली एक ल्हान चली आमच्या मदें आसा. ल्हान कित्याक म्हणटा म्हळ्यार 5-6 वर्सांच्या प्रायर ताच्या पयलें 3-4 वर्सांच्या प्रायर मुद्दून ल्हान ल्हान 4 शब्द कुडसून बरोवन कविता म्हणून वाचून कन्नडांत कादंबरी सयत बरोवन तिची कादंबरी सिनेमा जाल्या आनी लॉ ग्रॅज्युएट ती वृत्तेन प्रवृत्तेन एक उत्तीम मट्टाची साहिती मुद्दू तीर्थहळ्ळी तिका हांव वेदिका पळयतां. मಕ್ಕಳ साहित्य संमेलना भुरग्यांच्या साहित्य संमेलना सयत तिणें अध्यक्ष म्हळ्यार राजमट्टाचें कन्नड साहित्य संमेलना तिणें भोव ल्हान प्रायर म्हाका आनीक एवढो आसा ल्हान आंगलें घालून फ्रॉक घालच्या प्रायर प्रायमरी स्कुलांत आसतना सयत तिणें केलां. तिणें आनी तिच्या भयणीन मुद्दूचें नांव विताशा रिया विताशा न्हय आनी विनिशा व्हडली भयण आसा तांणी दोगांनी सांगाता मेळून हात बरपाचें कन्नड पत्र नेमाळें पत्र तांणी थोडीं वर्सां चलयल्लें. मुद्दूची म्हाका वळख म्हळ्यार हांवें तेजें रेडिओ संदर्शन केल्लें 1-2 वर्सां पयलें आनी त्या वेळार म्हाका हांवें सुमार मायेत जमयल्ली. पूण आयल्या वर्सांनी आमचें कोंकणीचें नशीब म्हण चिंता हांव कोंकणींत बरोवंक सुरू केलां आनी नमन बाळूक जेजू पत्रार पैणा साहित्य आनी फायसत आसा भोव उत्तीम कविता मुद्दून कन्नडांत बरयल्यात कोंकणींत बरोवंक तिचें प्रयत्न आसा आनी आज आमच्या मदें आसा बेंगळुरांत वस्ती करचे प्रोफेशनल वृत्तीपर लॉयर विताशा रिया उर्फ मुद्दू तीर्थहळ्ळी. आतां तुजी कविता. प्रणाम. म्हजी कविता आसा थोडे विशय केदींच बदलानांत. थोडे विशय केदींच बदलानांत अर्थशास्त्र सांगता दीर्घ अवधेंत हर एक संगती बदलतात खंय. रान गांव जावन गांव शहर जावन ल्हान आसले वाडोवन वाडिल्लें चिमटोन इल्लें कोसळण धरणीक पडोवन आनी इल्ले तकली उखलून रावोन थोडे मुखार सरोन थोडे पाटी उरोन अशे मटवे वदींतच कितले बदलाव जातात. चिंतोन आजाप जाता म्हाका दीर्घ अवधी जावंक आनीकी वेळ आसा तरी हांव पळोवनूच आसा थोडे विशय मात्र बदलूंकूच नात.
पूत एकलो पयले आवय बापायक मागीर बायलेक उपरांत भुरग्यांक जिवीत पर्यंत दसून मेल्ल्या उपरांत यादींनी यातन दिवन अशें थोडे विशय केदींच बदलनात. न्हंयच्या मदें हालान आसतना नीट रावुल्लो कठोर पातोर कसलोन पडलो आवराच्या दरबाराक. पूण काट बांदिल्ल्या उदकांत शिरकाल्लो सुकुल्लो रूख केदींच आपलो जागो बदलुना. उजो लासचें, कोयती तासचें, सुवी तोपचें, हातोडी फुटोवचें, जल्मतनाच आयिल्ली गूण ती हरगूस बदलानात. वयर आशिल्लो आनिकी वयर चडोवन सकयल आशिल्लो बिळाक पावोवन खंदक खंडीत बरोवन सपाट जावनात. थोडे विशय केदींच बदलूंकूच नात. देव बरें करूं. बारी एक अपुर्बायची कविता हांवें काल वाचतानाच म्हाका भोव चड आवडली. मस्त सूक्ष्म विशय कोणाकी वेगीनशाक मेळचो विशय न्ही तो. थोडे वस्तू केदींच बदलनात म्हणल्यार एक मस्त सूक्ष्म विशय भोव बारीस अपुर्बायेन ताणें सादर केला. तुका अभिनंदन मुद्दू. आमच्या सगळ्यां पैकी तें ल्हान जाल्यार हांगासर सगळ्यांच्या की चड अनुभव ताका साहित्य शेतांत आसा. वाचूंक बरोवंक शिकतनाच साहित्याच्या बुकांची वळख ताका जाल्या तशें मस्त चड अनुभव ताका आसा आनी ताका आज मेळोंक मस्त खुशी जाली. मानेस्तीन तारा लविना फर्नांडीस लवी गंजीमटा लिखण्या नांवान आमकां समेस्तांक वळखीची. किन्नी कमळा सरकारी हायस्कुलान शिक्षकी जावन वावुरता. मोठव्यो काणयो बरोवच्यान तिचो उखल्लेलो हात. दसकत आनी हेर कथा मोठव्या काणयांचो पुंजो आनी सुकलेली मेटां कादंबरी येदोळसू परगट जाल्या. 3 संकळ काणयो तिणें बरयल्यात. तिची सोसणीकाय आमी अंदाज करीत. संकळ काणयो बरोवचेंच एक साहस. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी ह्याची प्रशस्ती तिच्या कुरोवचें एक पाक. नटन, कार्यनिर्वहन, कार्यसंघटन आनी भाशणान तिचो उखल्लेलो हात. तिची कविता अशें जाताना. दीस वेता वेता मनीस कसो बदलला म्हणल्या विशयांत ती सुस्कारता आनी कितें सांगता आयकव्या. अशें जाताना आदी मागा रोसलो खंय मनशाक माती मळून. आमी वांजेलान बसयल्लें. आदी मागा रोसलो खंय मनशाक माती मळून सर्व आसतलें सारकेंच अशें हांवें लेखलें. आमी भक्तीक सर्व आसतलें सारकेंच अशें हांवें लेखलें. संवसाराक येताना दिसाळ्याच्या पानांनी, टीव्हीच्या वर्द्यांनी, सिनेमांच्या पडद्यांनी, सामाजीक माध्यमांनी, जाळी जाग्यांनी हें कांय थोडें हांवें देखलें. खड्ड्या भितर पराधीन मेंदू, खड्ड्या भितर पराधीन मेंदू, दोळ्या फोंडांत नाडगी दिश्ट, तोंडा माट्यांत हेवळी जीब, नाका बिळांत हिमटो वास, गळ्या नळयेंत उक्सावपी गाज, पोपसा जाळांत विकाळ वारें, हरद्या घुडांत काळीज भिजुडें, पोटा पसकट्यांनी काळकाई पिंत, भुजां दांडयेर गुलामी हात, पेंगटा खिळीर भागोडी पांय. अरे रसलेल्याचो गूण वा मातयेचो गूण. रसल्लें आनी आतां मातयेन तशें कोणाची सूख म्हणून कळना. रसलेल्याचो गूण, रसलेल्याचो गूण वा मातयेचो गूण. तें हांव नेना तरी एक दीस उदेतलो भौशा रसनारी आमचो हात सोडतलो. देव बरें करूं. सर्व सारकें आसा अशें हांवें लेखलें. कांय वर्देंनी आनी जाळी जाग्यांनी हांवें देखलें. ह्या उतरांनी ती अशें सांगता की जाळी जाग्यांनी पळयल्लेंच सारकें म्हणून आमी घडयेन पातयेत येता. आनी सबार नवे शब्द आमकां बांगलोरकारांक समजोवचे नात. तितले नवे नवे शब्द तिणें हाडल्यात कवितेंत. बरे शब्द तिणें ह्या कवितेंत हाडल्यात. कोणाक म्हणी ह्या कविते विशीं कांय उलोवंक जाय? कोणाक म्हणी ह्या कविते विशीं उलोवंक जाय गे? ओके, तर आमी मुखार सरया. हांव मुखार आपयतां नवीन पेरेरा सुरतकर. तुमी मुखार येवचें.
वृत्तेन सिव्हिल इंजिनियर कोंकणी कन्नಡ तुळू हिंदी भाशेन बरोवचो बहुभाषा कवितो कविते संगी लेखना कान्यो नाटक ताणें बरयल्यात व्यक्त आनी अव्यक्त कविता ताची मोगाची विंसोवन पोएटिकाचो घडणार तो पोएटिका पंगडाचो घडणार लोकांक सांगात हाडचें मस्त कश्टाचें काम तातूंय बरें येणाऱ्यांक सांगात हाडचें म्हळ्यार एव्हरेस्ट पर्वताक चडले बरी तितल्या साहसाचें काम ताणें कर दाखयलां त्या खातीर आमी एक ताका शाबासकी पटयचे खंडीत जावन ताची कविता आसा कुडां कुडांची काणी व्यक्त आनी अव्यक्त कवितेंत वाचप्यान जायते अर्थ दिवयेत ती एक सोबीत फुलां बरी एक फूल आमी पळयता परमळ काण घेता आनी ताचो सोबाय आस्वादन करता पूण ती चिरूंक गेल्यार ताची सोबाय पाड जाता एका कवितेचे विद्यार्थी ते चिर्ण अध्ययन करतात पूण आमकां काव्य रसिकांनी ती पळय जाय आनी आस्वादन करी जाय तर आतां तुमचे मुखार नवीन पेरेरा सुरतकर म्हज्या कवितेचें नांव आसा कुडां कुडांची काणी कुडां कुडांची काणी तुवें बांदिल्ल्या घराक तुजी सरकी वळख अजून जावंक ना तुवें बांदिल्ल्या घराक तुजी सरकी वळख अजून जावंक ना केदना केदना तुवें रांदप करचें पळोवन रांदप्या पैकी तुय एकलो म्हूण समजला रांदपाकूड केदना केदना तुवें रांदप करचें पळोवन रांदप्या पैकी तुय एकलो म्हूण समजला रांदपाकूड तूं एकलो पोटारी म्हूण चिंता जेवणाकूड तूं एक पोटारी म्हूण चिंता जेवणाकूड एक एका कुडांची एक एक काणी थोडीं कुडां तुका पळोवन आसल्यांत एक एका कुडांची एक एक काणी थोडीं कुडां तुका पळोवन आसल्यांत आज येलाम जाते आसा घर आज येलाम जाते आसा घर तुवें बांदिल्ल्या घराक तुका समजून काण घेवंक जावंक ना रीण दिल्लें बँक कशें समजतलें तुवें बांदिल्ल्या घराक तुका समजून काण घेवंक जावंक ना तर रीण दिल्लें बँक कशें समजतलें ह्या लांब प्रक्रियेन भाग घेवंक आयलेल्या घरा भायर भितर वचून आसलेल्यांची उतरां आयकूंक कुडां कुडांच्यो वणोदी आज कान जाल्यात ह्या लांब प्रक्रियेंत भाग घेवंक आयलेल्या घरा भायर भितर वचून आसलेल्यांची उतरां आयकूंक कुडां कुडांच्यो वणोदी आज कान जाल्यात ह्या लांब प्रक्रिया जाल्लीत तुवें बांदिल्ल्या ह्या घराक आनी तुका कितेंच संबंद ना म्हणल्या बरी शीद सोड समकलय न्हय ह्या लांब प्रक्रिया जाल्लीत तुवें बांदिल्ल्या ह्या घराक आनी तुका कितेंच संबंद ना म्हणल्या बरी शीद सोड समकलय न्हय कुडां कुडां आतां सड पडतात वेगळसराच्या जोकीन कुडां कुडां आतां सड पडतात वेगळसराच्या दुखीन तुवें उडास नासतना वणोदिरीत सांडिल्ल्या एका घडयाळाचो कांटो तुवें उडास नासतना वणोदिरीत सांडिल्ल्या एका घडयाळाचो कांटो आतां कुडां कुडांक चिडयते आसा तुवें उडास नासतना वणोदिरीत सांडिल्ल्या एका घडयाळाचो कांटो आतां कुडां कुडांक चिडयते आसा देव बरें करूं हांवें सांगलें ही अव्यक्त कविता आनी जायते अर्थ हातूंत आसात तुवें घर बांदिल्ल्या घराकच तुजी वळख ना एकाच उतरांनी सगळ्या कवितेचें तीर आसा आनी जडाई आसा म्हूण हांव चिंतां कोणायकी उलोवंक जाय तर ह्या कविते विशीं कन्सेप्ट बाय थोडे फावटी साबार वर्सां एका शेतांत वावर करतना त्या शेतांत हांव आमकां एक सब्जेक्ट मेळटा विशय वृत्तेन सिव्हील इंजिनियर आनी ताणें भोवशा बँकाचें रीण काडून घर बांदून तें घर आपलें करूंक शकनासतना निर्वोग नासतना घर विकल्या वा बँकाक स्वाधीन जाल्ल्या घरांची प्रक्रिया पळयल्या आनी त्या वेळार ताणें म्हळ्यार तुका घराक घरच्या कुडांक ताची वळख ना म्हूण पूण त्या एका मनशाचें दूख जिणयेंत एका मनशाचें एक सपन आसता जिणयेंत आपलें म्हणलें एक स्वंत बिडार करचें भोवशा व्हड शारांत भाड्याच्या ल्हान ल्हान बिडारांनी जियेतल्यांची तांचे अत्रे कितले आसतात म्हण हांव नेना पूण आमच्या गांवांनी नाडांत हळडेनी पुरा आसल्यांक तांचें म्हणलें एक ल्हानपूण एक बिडार आसता पूण आतां आयल्या वर्सांनी रियल एस्टेटाच्या मोगानगी वा हेरां बरी आमकां एक व्हड घर जाय म्हूण कितल्याश्या जाणांनी व्हड व्हड घरां बांदून तें घर आपणावंक शकनासतना तें बँकाच्या रिणाक गेलें वा आनी कोणें तें घर मोलाक घेतिल्लें आनी थोडे फावटी तुमी पळया आमी खंय वेता आजकाल आमी सोडणे आमचे फोनाचे चार्जर
तशें कांय एक खंयची पूण एक वस्त उरता खंय गेल्ल्या वेळार तशें ताणें ह्या घरा तें रूपक मात्र तें कुडांक चिडावंक लागलां म्हणलें पूण ताची ती दूख भोवशा घर आनी एकल्याच्यान जाल्यार ताची दूख तें कांय उरता कोंडा तशें म्हाका दिसता कितलेय अर्थ ह्या कवितेन घेवयेत हेरांक कांय सांगूंक आसतलेंच म्हण चिंता हांव सांगेत ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆ ಕಾಣಿಸಿ ಚಿಡವಂಚ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಆಯ್ತ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮರೆತ ಹೊಸಲು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿತು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ನಕ್ಕಿದ ನನಗೆ असले कविता जागतिक कविता जागतिक असता वय एका बरोवप्यान आपल्याच भाशे शिवाय हेर भासांचे साहित्य वासिजे चड करून कविता बरयतले न्ही कितल्या भाशेच्यो कविता वाचूंक साद आसा तितले वासिजे म्हण म्हाका भोगता आमकां थोडे फावटी ओरिजिनल वाचूंक अवकाश मेळना पूण ताचे तर्जुमो जाल्ले कविता कन्नडा भाशेंत की वा इंग्लीश हिंदीन आमकां मस्त वाचूंक मेळटात बहुभाशा कवी हिंदी साहित्यान भोव बरे उंचले कविता वाचिल्लो आनी ही कविता नविनान हाच्या आदीं वाचिल्ली हांवें पळयला म्हळ्यार ताणें ताका कितली मोगाची कविता म्हळ्यार ताका तें पान मुखार गरजना आनी तो ताच्या मतींत आसा मनांत आसा जिबेच्या तुदयेर आसा आनी तो अशीच वाचूंक शकता हेर कविताय ताणें तशे वाचल्यो आसात भोव बरो कवी कोंकणींतलो आनी पोएटिका पंगड बांदून ताणें 6वी कवी गोश्टी बेंगळुरांत मांडून हाडल्या हेरांच्या सहकारान म्हणून ल्हान काम न्ही उल्हास नवीन पिरेरा सुरतकल ब्लॅक अँड व्हाईट ओडोड पायनलां पयलें आसतलें ताच्या इड्यांत गिरबुजो एक ल्हान गूड बांदून वयर कविता बरयल्या आमची मलगडी कवयित्री सिंथिया हांवें पोएटिका पंगडांत पळयली हय ती पळोवन सांगताली त्या उपरांत तिची वळख हांव तिका सांगूंक तिचे कडेन विचारता कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांवें हांगा बेंगळूर शहरान 3 पावसाळ पाशार केले एक हांगा सांगून सोडटा सुरवेर आयिल्ल्या वर्सा त्या वर्साच्या पावसांत हांव आयिल्लींच मेयाच्या अखेरेक येतानाच पावस म्हज्या सांगात्याने म्हळें ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರು कित्याक म्हळ्यार आकाशवाणीच्या कंपाउंडात ओट जायत रूख पडलो हांव येताना ते सफाई करताले म्हळ्यार ही वारे वादळ घेवनूच आयली कांय पुणी हांगा वादळ हाडटा गी म्हूण तांणी चिंतलें आसूंक पुरो ताच्या उपरांत त्या वर्सा हांव एक स्वेटर आनी एक मफलर गोमट्याक बिगदून हांव ऑफिसाक वतालें वयल्या पावसान तें मफलर सोडलें आनी एक स्वेटर घालून वतालीं आदल्या वर्साच्या पावसांत एक पातळ श्रग घालून हांव बेंगळुरांत आनी आतां इतले तिकेशें थंड म्हूण बगल्यार आतां श्रग नासतना भोवंक शकता भोवशा तिणें चड पावसाळ हांगा बेंगळुरांतूच पाशार केल्यात देखून बेंगळुराच्या विशयान तिका कळीत आसा भोवशा व्हड शहरांनी गिरबुजी नपयस जाल्यात गिरबुजी ल्हान जिवी तरी आमच्या प्राकृतीक समतोलन सांबाळूंक हर एक जिवी एक ल्हान मूय तावन धरून गिरबुजी तावन धरून हर एक जिवी वाग शिव सक्कडी गरज आसात तसली एक गिरबुजी रुपणें तुजें येदें तांतीं तुजें केदें तर पील तुजें कितलें व्हड जायत बुंयसण्या तेदें अशी एक कविता येता आनी ती आमी 20 तारखेच्या मार्चाच्या हर एक वर्सा इंटरनॅशनल डे ऑफ स्पॅरो गिरबुजांचो दीस म्हूण कितें आचरण करता हांव त्या विशयान ते गिरबुज्यो वांचया उरया म्हणलें एक आपोवण्याचो ताळो तिच्या कवितेंत आसा बाय सिंथिया तुजी वळख आमकां करून दिवन ताच्या उपरांत तुजी कविता वाचूंक हांव तुका विनंती करता 2 शब्द विल्मा उलयता पोस्टर पळोवन तिने पयले पटी कविता बरोवचें मन केलां KFC स्थापकान KFC स्टार्ट केल्ली कितल्या 70 इयर्स चिंता 70 इयर्स जाताना तशें खंयचेंय नवें सुरवात करूंक आमकां प्रायेची गड ना ती आमकां एक इन्स्पिरेशन आनी तिका हांव आतां कविता वाचूंक तुमकां मस्त देव बरें करूं तुमचें नांव कॉन्सेप्ट आनी सगळ्यांकी म्हजो नमस्कार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन बसले कुडलें म्हजें काळीज डब 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 जावंक सुरू जालें पूण वृत्तेंत हांव टिचर शिक्षकी हांव केदाळी स्टुडंट्स म्हज्या स्टुडंट्सांक सांगता कांय भियेनाकात कांय जायना वसा एक गडी डब डब जाता मागीर समज जाता म्हणून आज हांव स्टुडंटाच्या जाग्यार आसा शिक्षकीच्या जाग्यार न्ही ही म्हजी परिक्षा म्हज्या कवितेचें नांव जबाबदार कोण गिरबोज्यो 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 भोंवतणी
सादें तांचें नेसाण गोबराळें दुर्बोळें. सादें तांचें नेसाण गोबराळें दुर्बोळें. न्हय ती पाकटे पुलोवन नाचच्या मोरा बरी रंगरंगाळ. न्हय ती पाकटे पुलोवन नाचच्या मोरा बरी रंगरंगाळ. विस्मीत जालीं हांव तांचें ल्हान रुपणें. नांव तांचें केदें पूण तांत येदें. जायत की पील एका ल्हानशा बिकणांत येदें. जायत की पील एक ल्हानशा बिकणांत येदें. साबार 20-25 वर्सां आदीं असलोलो एक धाटो मोटो अखंड मोट्टवो रूख आमच्या घरा कुशिल्ल्या कात्रीन बाय बरी. आमच्या घरा कुशिल्ल्या कात्रीन बाय बरी. सत्त सांगचें जाल्यार म्हजे बरी सुमणयेत. बोरलोलो तो रूख आपल्या जिव्या 5व्या पानांनी. सोंपतलो तो रंगरंगाळ फळ फुलांनी. सोंपतलो तो रंगरंगाळ फळ फुलांनी. गिरबोज्यो हिंडांनी. पिलां घोंटेरांनी. आतांच भूंय पडून सुमसारी. हांसतेलीं रडतेलीं सोंसपातेलीं घुसपडतेलीं धडपडतेलीं साबुनी पडतेलीं. पाळणी दोलतलीं फांट्यांनी. सवारी सुरवात सकाळीं. घरा पाटी सांजेरी. कितें सांगू हांव तांचें खाण जेवण पिवन आनी गम्मतां. आपालिपां खेळ किडकिड्यो घडामोडी चिव मधूर तांची गायनां. पिकीर नासतना जियेतलीं तीं बिंदास. संतोस्तलो लोक हजारांनी. दादोस्तलीं थन मोना लाखांनी. दादोस्तलीं थन मोना लाखांनी. हाका साक्ष म्हणल्या बरी हांव एकली. लाखोमे एक लाखांतलें एकलें. अशे दीस पाशार जाले साबार. आयकल्या खबर गिरबोज्यो नांत. तांची संतत उणी जाली आखय. लोकांनी सांगलें पेपरांत वाचलें गुगलान पर्यंत पळयलें. निघंट जालें. पडल्यांत गी खंय पूण ती पयशिल्ल्या रानाक या बियान लिपल्यांत गी. खाराणां 1, 2, 3, 4 साबार. ना निराश जावचें नाका. कित्याक हाडयां पाटी गिरबोज्यांक दाखोवंकपणी आमच्या मुखल्या पिळगेक प्रकृती नास सत्यानास. हाका जबाबदार कोण? देव बरें करूं. ही कविता बरोवंक कारण कितें म्हळ्यार ही सत्य गजाल 20-25 वर्सां आदीं म्हजो एक पागूर मांव आसलो. आमी त्या दाळा एका दुसऱ्या घरा रावतले. त्या दाळा मस्त रूख बेंगलोरांत आतां नात. त्या दाळा तो सांगतलो म्हाका पळयसीन ती गिरबोज्यो पळयसीन ती कशी बुर्र करून उबून येतात पळयसीन ती म्हणटालो. हांव जस्ट एक ग्लान्स तितलेंच. उपरांत म्हाका तें बिंदास कळोना. म्हाका ताची खबर कळोना. मागीर एक दीस हांव सुमार 20-25 वर्सां उपरांत चिंता अरे आमच्या घरा कडेन आमी घरां बदलिलीं. तो रूख येना म्हाका गुत्तना काय आसा म्हणून. कित्याक गिरबोजी दिसानांत भौशे शिवाजी कित्याक म्हळ्यार म्हजे इस्काल आसले शिवाजी नगर बेंगलोर. थंय मात रसात कोणना. हांवें चारटी नगर ते नात कोणना. पळयतना हांवें म्हाका म्हजे एका सह शिक्षक एक विचारलें खंय म्हणे गिरबोजी येतात इस्काला कडेन. 1-2 येतात म्हणाले. आनी ही कविता बरोवंक आनी एक मुख्य कारण कितें म्हळ्यार म्हजी एक इश्टीण लिल्ली मिरांदा म्हणून
हांव आनी ते क्लासमेट्स ते केमनगुंडीचे हांव चिकमंगळूरची. ताणें ताच्या भयणीन अशें ताच्या घरा कडेन गिरबोज्यो येताले खंय हांगात बेंगळुरांत रुकी उणें पुरा घरांच. ताणें येताना इल्लें भातां शितां पुरा उडोवंक सुरू केलें खंय. पळयतना गिरबोज्यो चड जाले त्या रुकार. ते आयकून कोणें वचून सांगली गोतू ना खबर. हांवें सांगूं ना लायन्स क्लबाच्यांनी ताका येवन हॉनर केलें खंय. कित्याक म्हळ्यार प्रकृतीन सत्यानास म्हणून ते एक म्हाका भोगलें. च्या महाशारांत सुकणीं आसात गी वा सुकणीं नात गी वा आसोनी आमकां पळोवंक टायम ना गी गोतू ना. लॉकडावना टायमार हांवें 1-2 वळी बरयल्ल्यो. लॉकडावनार फुर्सतेर टॅरसार पासायो मारतना ह्या शहराची सुकणीं हांवें पयले फावटी देखली म्हळ्यार आमकां इतले वेगाची धांवणी आमी ह्या शहरांत धांवतांव गी आमकां कितेंच पळोवंक फुरसत आसना. पूण न्हीज जावन सुकणीं आसात आनी आमी ताका पळयना कोण ना म्हण म्हाका भोगलें. हांव मुखार आपयतां फेल्सीबाई दरेबैल. वृत्तेन शिक्षकी सालुवीस हायस्कुलांत ती शिकयता. कोंकणी काव्य संवसारांत ती भोव लागशिली. भोव थोड्या कोंकणी बरोवपींनी मदें तिचें नांव उठोवन दिसता. कोंकणी कन्नडा तुळू भाशेंनी ती बरयता. पत्रांनी ती निरंतर बरयता. निरंतर म्हणल्या उतरांक हांव चड जडाय दिता कित्याक म्हळ्यार निरंतर बरोवचें गरजेचें. रायन म्हणालो आमास हे पुणव वेटी बरयता. आमास पुणव 15 दीस पटी म्हण येता. म्हजे तसली वर्साक एक पटी बरयतात. तशें रेडिओर आनी मंगळूर आकाशवाणी रेडिओ सारंग तशें मंगळूर आकाशवाणीन तिच्यो कविता सादर जाल्यात. गरजे ते कित गजाली लेखनाचो पुंजो तशेंच आपालिपा भुरग्यांच्यो कविता बुकू परगट जाला. दोरी कविता घेवन फेल्सीबाई आयल्या. तिची एक विशेशता आसा. हर एक पुटी नवे नवे शब्द हाडून येता. खंय तावन हाडून येता म्हाका गोतू ना. आजय पळोवया कितले नवे शब्द ती हाडून येता. बरें करूं विल्माबाई. पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. FKCA म्हाका तें KF म्हणून येता. FKCA देखून करेक्ट गुण FKCA देव बरें करूं. आमकां हांगासर तुमी आपण हाडल्याक आमकां एक अवकाश दिलो तुमी. मंगळुरांत आमी जायतें सांगाता मेळटा पूण बेंगळुरांत मेळचें हांव अखेरेच्या घडये निर्धार केल्लो. कित्याक म्हळ्यार आमकां काल इस्काल आशिल्लें फाल्यां इस्काल आसा. आयचो दीस मदलो देखून आज ह्या खातीर तुमच्या खातीर आमी हांगासर आयल्या. तुमकां देव बरें करूं. आनी विल्माबाईन सांगिल्ल्यांत एक वांटो आमच्या कन्सेप्टा बाय आसा. तिणें आमकां मस्त पाठिंबो दिल्लो आसा. तिच्या पाठिंब्याद्वारी म्हजे मस्तू कविता रचन करून म्हाका जाल्लीं आसात. आज तुमच्या मुखार एक दोरी हाडून आयल्या. आज हांव उलयना दोरी उलयता. हांवें पाळण्याक घाल्ल्या वेडखोळाक आनी पेटेक दिल्ल्या वेंगेक जायतो फरक. हांवें पाळण्याक घाल्ल्या वेडखोळाक आनी पेटेक दिल्ल्या वेंगेक जायतो फरक. मनशा जल्मातावन मरण्या पर्याण मुजेवीन पडत जिवीत मारग. मनशा जल्मातावन मरणा पर्याण मुजेवीन पडत जिवीत मारग. आबाच्या पोरण्या लेसाक बाळाच्या मुथा आंगोटेक मोलादीक साड्या सुटाक सयत दाखयिल्लो ना हांवें तफावत दिश्ट म्हजी वेगळीच. आबाच्या पोरण्या लेसाक बाळाच्या मुथा आंगोटेक मोलादीक साड्या सुटाक सयत दाखयिल्लो ना हांवें तफावत दिश्ट म्हजी वेगळीच. घरा भितर आसच्याक निस्त्या फोण्णासो खतखतच्या सांगटेरा कडयेचो पुष्कळ स्वाद. घरा भितर आसच्याक निस्त्या फोण्णासो खतखतच्या सांगटेरा कडयेचो पुष्कळ स्वाद. केन्ना दोळीन मिरयतना सारोणे मार जळार जरल्या साडयांगी म्हजी गरज. केन्ना दोळीन मिरयतना सारोणे मार जळार जरल्या साडयांकी म्हजी गरज. घरा बायल्या मुजेर काजोळ्यांक तकलेल्या सुकण्या पिसोळ्यांक मोग. घरा बायल्या मुजेर काजोळ्यांक तकलेल्या सुकण्या पिसोळ्यांक मोग. दिसालसच्या सुर्या रातच्या संद्रा थारां आनी दोवा पावसा तेंब्यांकी म्हजी खूब वळख. दिसालसच्या सुर्या रातच्या संद्रा थारां आनी दोवा पावसा तेंब्यांकी म्हजी खूब वळख. विमान रैलांनी पयना अप्रूप. गांवचे पणस आंबे चिलांनी घेवन मांयच्या मोगाक फुटलोवन पोरगांवां पावल्या. भुरग्यांक देखून तांचें सुख दूख साकलां.
विमान रैलांनी पैना अप्रूप गांवचे पणस आंबे चिलांनी घेवन मायंच्या मोगाक पटलोवन परगांवां उबल्या भुरग्यांक देखून तांचें सुख दूख साकलां. सुडे ते सोपा लांकडां अरणूंक सरबेल्ल्या जनावरांची नाकां शिवोंक दांकां वाली कुमेरींत हरगर्जे पावतेलेक केन्ना एक सुरी लासतेलेक समजनासचे मूर्ख तुमी. सुडे ते सोपनां लांकडां अरणूंक सरबेल्ल्या जनावरांची नाकां शिवोंक दांकां वाली कुमेरींत हरगर्जे पावतेलेक केन्ना एक सुरी लासतेलेक समजनासचे मूर्ख तुमी. जाती धर्मा फरक विसरून लाटींच्या खोळम्यांक धलयता. जाती धर्मा फरक विसरून लाटींच्या खोळम्यांक धलयता. गादे बेटां फुलयता. गादे बेटां फुलयता. पूण रडतां हांव लसतां. दक्षिणेवीन गळे सोबयताना जीव दिलेल्याची तुमकां विसर पडटाना. पूण रडतां हांव लसतां. दक्षिणेवीन गळे सोबयताना जीव दिलेल्याची तुमकां विसर पडटाना. देव बरें करूं. एक उतर सांगूंक कशें येता. निमाणें कडवो तुमकां समजोना जाल्यार हांवें जीवगत करतल्यांक तें टोंट दवर. थँक्यू. लास्ट समजलें आमकां. म्हज्या एका कवी मित्रान केदाळे सांगचें आसा. कवी लागीं कवितेचो अर्थ विचारचें म्हळ्यार कवीक इन्सल्ट केल्ले बरी म्हूण. ओके. इतले उपयोग दोरयेचे खंयत हांव येयले गोत्तना भोवशा टिचरीन कांय हग्गद उपयोगगळून प्रबंध दिल्लें कोण ना भुरग्यांक. तितले उपयोग ताणें सांगल्यात. भोव बरें करून फेल्सीबाईन बारी अपुरबायेची कविता आमकां हांगासर हाडून दिल्या. पटल्यान वचोन फेल्सीबाईक सांगलें तूं बरें करून बरयताय. तूं आकाशवाणीके कन्नडाय बरें आसा. कोंकणीन ती बरय म्हणलें. ताच्या उपरांत तिच्या बरोवपाचो दाळोच वचूंक मेळटे आसा. त्या खातीर लार्ची एक क्रेडीट आमी आपणायता. देव बरें करूं. प्रोफेसर स्टीवन कॉड्रस पेरमुदे प्रोफेसर म्हण घालचें उणें ताणी डॉक्टरी म्हण येता PhD. इतिहासाचो प्रोफेसर चरित्राचो प्रोफेसर पूण कोंकणी आनी कन्नडान जायतें बरयलां. आनी भाशेक संबंद जाल्ल्या बरी व्हड वावर कोंकणी संवसारांत तसो आसा. कोंकणी कन्नडा इंग्लीश डिक्शनरी तुमकां कन्स देवादीन बाजील सोजाच्या मरणाच्या 25 वर्सांच्या उडासा काडून परगट करून आमकां कोंकणी साहित्य आनी हेर साहित्याचो विमर्श कसो करियेत आनी करूंक जाय म्हणल्या विशयान ती तांणी माहीत. मंगळूर तावन हांगा आयिल्ल्या सडावत कवींची आनी कवयित्रींची वळख म्हाका आसा. हांव सुमार म्हज्या 33 वर्सांच्या आकाशवाणीच्या वावरांत 28 वर्सां मंगळुरांत संपल्यान दुसऱ्या वेळार. आनी सडावत हर एकली ल्हान विल्मा तावन स्टीवना तावन जॉसी तावन फेल्सीबाई सडावत सकटा आयल्यात आकाशवाणीक नवीन आनी पुरा लवी हेनरी मस्करेनस मात्र भुरग्यांक सांगाता घेवन आयलो म्हण दिसता इस्कॉलाच्या भुरग्यांक. तशें जावन सडावत म्हाका तांकां वळख आसा देखून तांच्या साहित्याच्या पैणांत हांवें एक वाचपी जावन आयकोवपी जावन हांवें तांकां पळयल्लें आसा. स्टीवन कॉड्रसाची कापुरबायेची कविता आमी सांगचें एक करचें एक म्हणटा पळय. आमी सांगूंक उपादेश दिवंक आमी तयार आसा. भोव बरी कविता. तो पडला ताका मार जाला आस्पत्रे करूंक पूण तूं तिके सुदारशी म्हाका पुरसत ना. म्हाका सोम्याच्या कण्वळ्या मोगा विशयांत आज प्रसंग दिवंक आसा. तुमकां कळ्ळें कोणाक पुरसत ना म्हणून. इश्टा सांगाता उलोवंक वेळ पशार करूंक आज पुरसत ना. इश्टागतीच्या बऱ्या वायटा विशयांत आज म्हाका उपन्यास करूंक आसा. आनी म्हजे जिणये सांगाती दादलो जावन स्त्री जावन दी म्हाका वेळ पशार करूंक सूख दूख उलोवंक समजून काणयोवंक पुरसत ना. कित्याक म्हळ्यार एकल्याक म्हाका लग्नाक बरी भलायकी मागोवंक आसा. कुटुंबाच्या यशस्वी कुटुंबा जिविता विशयान म्हाका सांगोवंक आसा देखून आज पुरसत ना. म्हज्या बाळशाक म्हज्या सांगाता खेळोंक मस्ती करूंक आशा आसा पूण आज पुरसत ना रे बाळा म्हाका. भुरग्यांक कशें वाडयचें म्हण भाशण दिवंक आसा म्हाका. फाल्यां हांव तुज्या सांगाता येता. असल्या एका उतरांची अपुरबायेची कविता प्रोफेसर स्टीवन कॉड्रस तावन येता. आयकुया. आमी कॉन्सेप्टा बाय एक दुसऱ्याच नांवान आपोवचें तें सांगिये तुगे. म्हाका एक सुमार 25-30 फावटी रेकॉर्ड केला दिसता तुवें. तो पडला म्हणटाय ताका मार जाला. तो पडला म्हणटाय ताका मार जाला. तो गडीस आसा ताका आस्पत्रेन घालूंक आसा. तो गडीस आसा. तुमचो सुदारशी सायबा. हांव इल्लें बिजी आसा.
हांव आज बिजी आसा सोम्याच्या कणवळ्या मोगा विशीं प्रसंग तयार करच्यार आसा. हांव आज इल्लें बिजी आसा सोम्याच्या कणवळ्या मोगा विशीं प्रसंग तयार करच्यार आसा. भोवंक या म्हणटाय, संगी बसून सुख दूख उलोवया म्हणटाय. भोवंक या म्हणटाय, संगी बसून सुख दूख उलोवया म्हणटाय. जिवा सांगड्या इश्टा समजून घे, हांव आज बिजी आसा. हांव आज बिजी आसा इश्टगतेच्या सुखा विशीं प्रबंध बरोवन आसा. इश्टगतेच्या सुखा विशीं प्रबंध बरोवन आसा. म्हज्या बंगारा माणका मोतयां सुरंगारा, संगी बसून स्वप्नांची पांती दर्या. संगी बसून स्वप्नांची पांती दर्या. मनांत तुलो आस, जिवांत तुलो स्वास वांटून घेवया. पूण कितें करूं, आज हांव बिजी आसा. पूण करूं कितें, आतां आज हांव बिजी आसा. त्या एकल्याक बरी काजारी जीण जियोंक सुवाद मागूंक आसा. त्या एकल्याक बरी काजारी जीण जियोंक सुवाद मागूंक आसा. आज हांव बिजी आसा. बाळा म्हज्या माणकुल्या जिवाक नवें बोल दिल्ल्या. पावलां तुजीं वळू वळू, पांय जाणांचो किणकिनाद. पावलां तुजीं वळू वळू, पांय जाणांचो किणकिनाद. खेळया म्हणटाय, संगी मेळून कुस्ती मस्ती करया म्हणटाय. कितें करूं, आज हांव बिजी आसा. भुरग्यांक बरो फुडार दिवचे विशीं भाशण दिवंक आसा. भुरग्यांक बरो फुडार दिवचे विशीं भाशण दिवंक आसा. आज हांव बिजी आसा. फाल्यां खंडीत तुका मेळटा. फाल्यां खंडीत तुका मेळटा. देव बरें करूं. आज हांव बिजी आसा. आज हांव बिजी आसा. म्हळ्यार विशाद कितें म्हळ्यार हर एक दीस आयसोच दीस जाता. आतां आज आमकां फाल्यां म्हण दिसलो, फाल्यां सोडून जातना आज येता. आज आमकां फुरसत ना, आमी उपरांत करता, आमी मागीर करया आनी पुरो म्हण उपरांत करूंक म्हण बाकी दवरलें, खंयचें उपरांत करूंक जाल्लें ना. जसो आमकां व्हडलो संदेश आसा ह्या कवितेंत. आज आमकां कितें करूंक साद आसा तें आजच करया आमी. इंदिना दिनवे सुदिना म्हण. नाळे बप्पुದು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ಈಗಲೇ ಬರಲಿ म्हण सांगतात पळय तशें. तसलो एक बरो संदेश दिला. आमकां कितें वेळ मेळटा त्या वेळाचो बरो प्रयोग करूंक. म्हळ्यार इतिहासाचो प्राध्यापक तो फाटलें उस्तिता, फुडें जावचें तो भविश्य सांगना. तशें जाल्ल्यान तो आज आमी कितें सांडून आसा, आमी कितें सांडटे आसा आज आयच्या वेळार म्हणलें ताणें आमकां दाखोवन दिलां. भोव बरी कविता स्टिवन. हांवें ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ ಹೇಳುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಬದನೆಕಾಯಿ. ತಿನ್ನುವುದು ಬದನೆಕಾಯಿ. शास्त्र तांचे ब्राह्मणाचे प्रवाही आनी पुरा काय नातले आमच्या गांवांत वाळचे भजी आनी पुरा. म्हळ्यार सकयल्या हाची समाजाच्या सकयल्या स्तराची मांस मासली खावची लोक ते मांस मासली दुल्ल्या उदक त्या वळचे भजी, वळचे भजी बेलां वालीक आनी पुरा सोडतात म्हण. त्या खातीर ಹೇಳುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಬದನೆಕಾಯಿ. म्हळ्यार एका गांवांत एक एक रितीची सांगणी आसतात म्हणल्यो आनी पुरा आसात तशें. तुमची परवानगी असल्यार म्हाका आवडची ही परगट जाल्ली कविता मोटवी उगडासाच्या बळांत आसा. सांगू येता गे. आमी त्या दाडा दुबळे आसल्यां, आमी त्या दाडा दुबळे आसल्यां ल्हानशें घर कांय चड नातलें, जणां मात्र चड. आमी त्या दाडा दुबळे आसल्यां ल्हानशें घरांत कांय चड नातलें, जणां मात्र मस्तो 15 जाणां 3 कुडा. आमी त्या दाडा एक्झिबिशनाक येताल्या. आमी त्या दाडा एक्झिबिशनाक येताल्या नव्यो नव्यो बश्यो पळोवंक, घरां नातल्यो, घडयाळां पळोवंक, विज्ञानाची विस्मितां पळोवंक. आमी त्या दाडा एक्झिबिशनाक येताल्या नव्यो नव्यो बश्यो पळोवंक, घडयाळां पळोवंक, विज्ञानाची विस्मितां पळोवंक. आज म्हजे कडेन पयसो आसा. आज म्हजे कडेन पयसो आसा. घर बांदलां 7 कुडांचें. जणां मात्र दोगांच, हांव आनी म्हजी बायल. व्हडलें चेडूं काजार जालें, गेलें. चिरको शिकलो, कामाक गेलो. आज म्हजे कडेन पयशे आसात, घर बांदलां 7 कुडांचें. जाणा ना हांव आनी म्हजी बायल. व्हडलें चेडूं काजार जालें, गेलें. चिरको शिकलो, कामाक गेलो.
हांव आनी म्हजी बायल आतां आमी एग्जिबिशनाक येता बश्यो पळोवंक न्ही घरा मस्त आसात घडयाळां पळोवंक न्ही 4 आसात विज्ञानाची विस्मितां गुगलार मेळटात जणांक पळोवंक घरा जणां नात भोव बऱ्या संदेशाची कविता भोवशे आतां हर एका घरांत तातूंय व्हड शारांत तुमी पळयलां जावंक पुरो भुरगीं पुरा आतां आजकाल आमकां वाचूंक मेळटा वॉट्सॅपार पुरो येता दुबळ्याच्या आवय बापूय तांच्या भुरग्यां सांगता ल्हान ल्हान बिडारांनी आनी ग्रेस्त आमी जर्मनी मागीर अमेरिकांत इंग्लंडांत ऑस्ट्रेलियांत शिकपाक धाडिल्ल्यांच्या भुरग्यांची आवय बापूयो आश्रांत बसून तांच्या भुरग्यांची व्हडपणां म्हजो पूत थंय आसा म्हजी धूव हांगा आसा म्हण ती उलयतात म्हण तसलें एक म्हळ्यार आपूट जिणयेचें आपूट सत जिणयेच्या सांजेचें सत स्टिवनाच्या ह्या कवितेच्या अखेरेच्या 2 पानां ओळींनी मेळटा आमकां देव बरें करूं स्टिवन केरळा वेताना आमकां ती उतरोवन पकट कन्नडा कोंकणी तुळू ह्या भासांनी बरयता रेडिओ सारंग सेंट अलोशियस कॉलेजीचें समुदाय रेडिओ केंद्र थंय एडवर्ड काम करता आनी कन्नड साहित्य परिषद उಳ್ಳाಲ तालुको तसो अध्यक्ष आसा आनी चुटुकू साहित्य परिषद उಳ್ಳाಲ घटक तसो कार्यदर्शी आसा आकाशवाणी ती हांवें भोवशा मोंती फेस्ताक संबंद जाल्ली एक काणी पयलें रेकॉर्ड केल्ली सुमार वर्सां आदी ताच्या उपरांत ती ताणें काणयो बरयल्यात आनी भोव अपुर्बायेचे ल्हान ल्हान कविता बरयता काणयो बरयता क्लासरूमनल्ली हास्य म्हणल्यार एक बूक फायज केला सारंग रेडिओर केदाळे आमकां उलोवंक आयकोंक मेळटा एडवर्ड तुजी कविता आसा कन्सेप्ट पळय वस्तू म्हजे भशेन सांगली तुमकां देव बरें म्हजो ताळो हुशार ना म्हाका कवी गोश्टी घेवचे नाका की जाय घेवन तशें म्हजे कडेन गोंदळ आसा अशें कविता खंयची धाडची म्हणून हांव चिंतना आदली एक 30 वर्सां पयले बरयली कविता ती तितली उती मोट्ट ना जाल्यार तातूंत एक थोडी म्हजी बोगणां लिपण आसा तशेंच ही कविते कित्याक कशें उपजाल्ली म्हणून ती कारण मागीर सांगता कवितेचें नांव आसा वेग्गियो काळज जनेलाचीं दारां उक्ते करून तिळटा सोबाय तुजी दोळे आरश्यांनी सोयता काळज जनेलाचीं दारां उक्ते करून तिळटा सोबाय तुजी दोळे आरश्यांनी सोयता सोबीत हांसांनी तुज्या जिवीत म्हजें फुलता तूं लागीं आसतना पावशिल्ल्या दिसांनी गिमशिल्ली ऊब सरता सोबीत हांसांनी तुज्या जिवीत म्हजें फुलता तूं लागीं आसतना पावशिल्ल्या दिसांनी गिमशिल्ली ऊब सरता फुलां परमळ शिंपड रगतां तूं येवच्या वाटेक सोबीत उतरां हार गुंतला तुका अर्पूंक फुलां परमळ शिंपड रगतां तूं येवच्या वाटेक सोबीत उतरां हार गुंतला तुका अर्पूंक वाऱ्या बाबू संगीत दिवंक आयतो आसा कोगळू गाणां दिवंक राखून आसा वाऱ्या बाब संगीत दिवंक आयतो आसा कोगळू गाणां गावंक राखून आसा आयतें करूंक जायतें आसा पूण म्हाका गोंदळू तूं येवचो वेळच कळीत ना आयतें करूंक जायतें आसा पूण म्हाका गोंदळू तूं येवचो वेळच कळीत ना पणगील पडलां काळजाल शेत मोगा बी वंपी नासता पणगील पडलां काळजां शेत मोगा बी वंपी नासता शेताची सोबाई वाडोवंक सोडोवंक तुंच दणीन सगळें तुज्या अधीन सोडटा म्हूण चिंता ना खंय गेलें तूं मोगा खबर नासतना शेताची सोबाई वाडोवंक सोडोवंक तुंच दणीन सगळें तुज्या अधीन सोडटा म्हूण चिंता ना खंय गेलें तूं मोगा खबर नासतना एक सुरपणाच्या बांदपासांत म्हाका तूं बांदी नाका वेगळ्यासारच्या त्या काळका कुडांत बंदी म्हाका करिनाका एक सुरपणाच्या बांदपासांत म्हाका तूं बांदी नाका वेगळ्यासारच्या काळक्या कुडांत बंदी म्हाका करिनाका तूंच म्हज्या कुडीक वैजीन वकात तूं जावन आसतना तूं नासता कशें हांव जियो तूंच म्हज्या कुडीक वैजीन वकात तूंच जावन आसतना तूं नासता कशें हांव जियो मोगा वेग्गी तूं यो मोगा वेग्गी तूं यो ही काणयेच्या ह्या कवितेच्या फाटल्यान एक काणी आसा हांगासर म्हजी धूव आसा सांगो व्हडना ही एक मोगाची कविता ही मोगार बरयल्ली हांवें
कित्याक म्हळ्यार काळजा जर्नलची दारां उक्ते करून तिळता म्हळ्यार हांव केदाळा एक म्हजे वाड्याचें एक चेडूं तें दूद हाडून येतालें फाटल्या घरा. आमच्या फाटल्यान एक जनेल आसलें, त्या जनेलान तेरे सामने वाले किटकी में तशें हांव ताका पळोवन आसलो. पळोवन ही कविता उब जाली. सादारण तो 25 वर्सांचो तरणाटो, आतां 30 वर्सां चड जाले. पूण ते मेळटा. पूण गजाल कितें जालें, ट्राय केल्यार काजार जावं येते, पूण ते सिस्टर जाले. त्या प्रायाची त्या काळाची आणि 21 वर्सां आदलो काळ बऱ्या रोमॅन्टीक कवितेचो काळ. आमचे कन्नड कवींक पळया, हेर भासांच्या कवींक पळया, आमची हिंदी फिल्मां एक बारी एक उंचायचो हंत उतरो न्हू राजेश खन्नाची सिनेमा आगे ताच्या उपरांतली आयली 70s 80सांतली, तो प्रभाव आमच्या कवींचेर मस्त पडला. आणि कोंकणी कवी आता विलफिरे बिपासान बरयल्ले मोगाचे कविता, जिविताच्या संदेशाची कविता, आणि तो पुरो हो एक मोगाचो संदेश आसा. एडवर्ड लॉबन बरी एक ताच्या प्रायक तें बरी कविता बरयल्या. पूण आज म्हणून एक कविता बरयल्ली हांवें, ताचे पयलें जाली ही कविता. आज ताळो तुमी तें केल्यार आमी हें करता, तुमी तें केल्यार आमी हें करता, तुमी तेंच जाय म्हळ्यार आमी हेंच हाडटा, तुमी हेंच जाय म्हळ्यार तुमी तेंच जाय म्हळ्यार आमी हेंच हाडटा, आमी तुमकां बदलता, नवें रूप दिता, तुमकां जियोंक शिकयता. आवाज उठयनाकात, थंड रावन आयकप. आवाज उठयनाकात, थंड रावन आयका. ज्ञानान तुमी उतार रुपें, मौन बंगार. सांगा तुमी तुमकां खंयचें सोंपें. आवाज उठयनाकात, थंड राव आयकोन. ज्ञानान तुमी उतार रुपें, मौन बंगार. सांगा तुमी तुमकां खंयचें सोंपें. आमचे हातेर रागात मागता, तुमचो रगता तेंबो आमकां जीक दिता. आमचे हातेर रागात मागता, तुमचो रगता तेंबो आमकां जीक दिता. आमी बे ओमतां, गोंदळ लुवतां. आमी बे ओमतां, गोंदळ लुवतां. तुमी हें केल्यार आमी तें करता. तुमी तेंच जाय म्हळ्यार आमी हेंच हाडटा. तुमी पाटी पडलेल्यार आमी मुखार धांवता. तुमी पाटी पडलेल्यार आमी मुखार धांवता. विकासाच्या नांवान सत्यानाश करता. विकासाच्या नांवान सत्यानाश करता. देव बरें करूं मानेस्त एडवर्ड. हांव मुखार पितान जॉयस पिंटो किन्निगोळी तुमकां. संवसार मस्तू ल्हान म्हणटात, ती म्हजी सैरी म्हण म्हाका काल कळ्ळें. तशें तिची अवितिरुव अरिवुगळु म्हणले कन्नಡ कविता पुंजो प्रकट जाला. प्रस्तुत ती स्व उद्यम चलोवन आसा. किन्निगोळीची, गांवान किन्निगोळीची कविता शेतान तिका मस्त उर्बा आसा. एलिसावाच्या खेळा विशांत भोव अपुर्बायेन एक कविता तिणें बरयल्या. सामाजीक संगती विशीं आमी चड जावन बरयचे, आमी कवींनी सामाजीक स्पंदन करी जाय म्हणटात, आनी हे आयच्या काळाची गरज. तर आतां आमी जॉयस बायक आयकुया. तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. भारताच्या वास्तवीक परिस्थिती विशीं हांव कवितेंत ल्हानशी झडप दिवंक कुशी व्हरतां. म्हज्या कवितेचें नांव आब आनी ताचो सांगाती. पेंपारें घेवन गुडचुलार रिगुल्लो म्हजो आब, पळोवन पिंजकाराक ताचे भिजिल्ले दोळे. पेंपारें घेवन गुडचुलार रिगुल्लो म्हजो आब, पळोवन पिंजकाराक ताचे भिजिल्ले दोळे. दिल्लो ताणें बरवसो दगो मारन माजवयता म्हूण फाळो. दिल्लो ताणें बरवसो दगो मारन माजवयता म्हूण फाळो. आबा वयल्या पातयेणेन एलिसांवा दिसा रंग मारिल्ल्या बोटांनी गुडचुला भितरलो झाडू दिला ताका काणीक जावन. आबा वयल्या पातयेणेन
एलिसामा दिसा रंग मारिल्ल्या बोटांनी गुडसुला भितरलो झाडू दिला ताका काणीक जावन. दोरी तुटलेल्या सुण्यांनी अर्दें बोकवून उडयलां उश्टें रस्त्या मजगत. दोरी तुटलेल्या सुण्यांनी अर्दें बोकवून उडयलां उश्टें रस्त्या मजगत. उठल्या मूर भोंवतणी, उठल्या मूर भोंवतणी रिस्केर पडला स्वास. गाणीन नाका करून आसात प्रतिभटन, गाणीन नाका करून आसात प्रतिभटन. म्हज्या आभासो वेळास बदलला आसा सोदून ताका गल्ल्या गल्ल्यांनी. म्हज्या आभासो वेळास बदलला आसा सोदून ताका गल्ल्या गल्ल्यांनी. पिकलेल्या केंसांनी परजळसो आब म्हजो गेल्या त्या एलिसावांत परत येता म्हणून केल्या बसवणी. पिकलेल्या केंसांनी परजळसो आब म्हजो गेल्या त्या एलिसावांत परत येता म्हणून केल्या बसवणी. झाडू घेवन आमच्या वणींनी, झाडू घेवन आमच्या वणींनी. पावसा दोणू परी आसले कोटावन सर्व रंग. धर्मांनी सुटयल्या तांची शिवण. पावसा दोणू परी आसले कोटावन सर्व रंग. धर्मांनी सुटयल्या तांची शिवण. गरम हव्याक पिगळून आसात रक्ता तेंबे पूण दर्जीचो ना कांय पत्तो. गरम हव्याक पिगळून आसात रक्ता तेंबे पूण दर्जीचो ना कांय पत्तो. सिसरी दुकांक पार्कूंक सलवाला पिंजकार पापो. सिसरी दुकांक पार्कूंक सलवाला पिंजकार पापो. निचे उकेल्लो पिंजकार पाप्यान आवाज उठोवंक किटाळा विरोध. निचे उकेल्लो पिंजकार पाप्यान आवाज उठोवंक किटाळा विरोध. उबेंस चिरलां ताका उक्त्या मैदानार. उबेंस चिरलां ताका उक्त्या मैदानार दिवून आदेश निसरावंक पाप्याक हांगार तावन सकयल. दिवून आदेश निसरावंक पाप्याक हांगार तावन सकयल. कानुनांच्या हातापायांक मारून केळे उमकाळयलां ताका कुर्सार. कानुनांच्या हातापायांक मारून केळे उमकाळयलां ताका कुर्सार. जेजू परी कसले साप्रदा विणे. नवीन कानुनां बसल्यात वेदीर देसवाटून कालतें जिणे. नवीन कानुनां बसल्यात वेदीर देसवाटून कालतें जिणे. आबाक सोदून तकतना परत उठलें एलिसांव. आबाक सोदून तकतना परत उठलें एलिसांव. दिश्टीक सांपडलो आब, दिश्टीक सांपडलो आब. आबान दिलो शेलो पापो ताका बुल्लो. आबान दिलो शेलो पापो ताका बुल्लो. कीड करता वरेग पोकळ गादयेर चलता बसो खेळ. कीड करता वरेग पोकळ गादयेर चलता बसो खेळ. देव बरें करूं. क्रांतिकारीक चिंतपां आनी उतरां एक सटल इमॅजरी म्हणटात. दोळ्यांकी दिसता थोडे फावटी कानाकी आयकता आनी पूण त्या उतरांनी तें उक्तें दवरूंक धैर्य जाय पडटा. आमच्या कवयित्रीन तें काम केलां. आमकां सर्वांक कळ्ळें त्या कवितेन कितें आसा म्हूण. देव बरें करूं. हेनरी मस्करेनस जोडें साहित्यांती वावरांती शिक्षक जावन आसता. मंगळुरांत BJ लुड्स कलासेम हिंदी शिक्षक. हेनरी मस्करेनस कोंकणी साहित्य संवसारांत आमकां झळकता. पोएटिका पंगडांत ताच्यो कविता तवळ तवळ येतात. काळ बदलला म्हूण आमी केदां हाळी म्हणटा. आमच्या आबांनी व्हडली मायनी म्हणलें संवसार बदलला म्हूण. आमी म्हणून तसां आमचीं भुरगीं आमचीं नात्रां पणतुरां सगळ्यांय म्हणटलीं काळ बदलला म्हूण. पूण वसंत काळ आमकां एक बारी अपुरबायसो काळ आतां. वसंत काळ पाशार जावन आनी आतां कितें आमकां गिमे दिसांनी पावसाळी येवचो वेळ. वसंत काळांत सगळ्यांनी भोव बरें सोबीत पळोवंक आनी त्या खातीरच संवसारांतलें भोव बरें साहित्य रचयल्लें आमी वाचलां आसूंक पुरो. आमी केदां म्हणचे आसा तो एक काळ आसलो, तशें आसलें, अशें आसलें, बरें आसलें, आतां बदललां, पाड जालां, वायट जालां अशें म्हणून. तसली ती एक कविता वसंत काळा विशांत. कितें बदलावण आयल्या म्हणलें त्या लांब कवितेंत येता. सगळ्यान इतल्यांनी पयलें आसलें 5व्या जाग्यार आतां 5वी वचून कॉन्क्रिटाचीं राणां आनी भुरगीं शिकोन परदेशांत वावरांत आनी थंय सेटल जाल्यांत काळ बदलला. मनशा संबंदाक हेर आयल्या. पयलें काळ मात्र बदल्लो दिसतालो, मनशा संबंद घट आसले. पूण आयच्या काळार आमकां संवसार इज बिकम अ ग्लोबल विलेज म्हणटा हांव. पयस पयस पावल्ल्या निमती आतां वसंत काळ पर्यांत बदलते आसा म्हणल्या उतरांची एक कविता हेनरी मस्करेनस आतां आमच्या मुखार. सर्वांक नमस्कार प्रणाम. कवितेचें नांव आसा
वसंत काळ. तो एक काळ आसलो पाचव्या धरतेचो, फुलिल्ल्या फुलांचो, पिकिल्ल्या फळांचो. तो एक काळ आसलो पाचव्या धरतेचो, फुलिल्ल्या फुलांचो, पिकिल्ल्या फळांचो. तो स्वाद 4 गांवांनी 8 दिशांनी पासारून आसो. तो परमळ, तो सुवाद प्रकृतीच्या वसंत काळाचो. धरतर दळसो, सर्ग तसो. तो स्वाद 4 गांवांनी 8 दिशांनी पासारून आसो. तो परमळ, तो सुवाद प्रकृतीच्या वसंत काळाचो. धरतर दळसो, सर्ग तसो. आयल्या कितें बदलावान, परजेक दिल्या उतराभास. आयल्या कितें बदलावान, परजेक दिल्या उतराभास. व्हड व्हड बिल्डिंगां, सुपर फायन फ्लायओवरां, 10 लेन राज रस्ते निर्माण करच्या त्रेगान. आयल्या कितें बदलावान, परजेक दिल्या उतराभास. व्हड व्हड बिल्डिंगां, सुपर फायन फ्लायओवरां, 10 लेन राज रस्ते निर्माण करच्या अत्रेगान. गुडे, दोंगर, शेतां, भटां, रूख, झाडां, फातूर, माती मनशा जिवितांत अळवून अळवून कळवून कळवून निर्माण जालां, निर्नाम जालां उमेदीन. आनी म्हजो वसंत काळ उरला फकत पत्र पुस्तकांनी, चिंतना दुखीची मस्तकांनी. म्हजो वसंत काळ उरला फकत पत्र पुस्तकांनी, चिंतना दुखीच्या मस्तकांनी. पयशिल्ल्या युरोपी गांवांत, पयशिल्ल्या युरोपी गांवांत काम सोदच्या फुडारबांच्या स्वप्न आकांक्षेन उबलीं भुरगीं परगांवाक. गांवांत उरल्या आवय बापा लागीं, गांवांत उरल्या आवय बापा लागीं फोनारस उलोवचें, फोनारस उलोवचें, हांसचें, व्हिडिओ कॉलरस उमेदूंचे. नवो काळ हो, नवो काळ हो आजकालच्या कुटुंबांतल्या वसंत काळाचो बरगळ हो. धरतेची दुखाचे विधान, समजता कोणाक मलगड्यांचे रुदान. धरतेची दुखीचे विधान, समजता कोणाक मलगड्यांचे रुदान. मातये स्वादस वांज जाल्ल्या आधुनिकतेच्या फुलाक वसतावन परमळ खंय सोदूं, विकासाचे फळ लुंचाक. प्रकृती आवयकस बेसा बेसा करून वसंत काळ खंय सोदूं. आमचो वसंत काळ बदलते आसा, आमचो वसंत काळ बदलते आसा. आदल्या सर्गातावन वसंत काळ बदलते आसा. देव बरें करूं. आधुनिकता आनी आदले दीस आमी प्रगतीच्या नांवान कितें होगडायलां, होगडावन आसां आनी खंय आमी जागृत करूंक आसा म्हणलें संदेश सगळें ही हेनरी मास्करेन्साची कविता वसंत काळ. वसंत म्हळ्यार समृद्धी, वसंत म्हळ्यार बरें, वसंत म्हळ्यार संतोश, हें आमचें चिंतप. पूण आमचो वसंत काळ बदलाता. आमची मालगाडी कोणच्या पडल्यांत आमी वसंत काळ पळोवच्या आशेन आमच्या भुरग्यांक शिकप दिवन वावराक, वावटीक आनी जोडी खातीर परगांवाक धाडिल्लें. पूण आमचो वसंत काळ ताणें सांगिल्ले बरी व्हिडिओ कॉलाच्या उम्यानी कुटुंबाची एक वेंग ना, आसरो ना, सांगात ना, पयसतावन सगळें वर्च्युअल जालां. ताचे एक दुखाळ ह्या आमी कितें म्हणटा दुखाची एक छाया ताच्या कवितांत आमकां दिसली. नेल्सन सिक्वेरा तरनो कवी, कन्नडान बरें बरयता. गांवान कटीलचो, कटील म्हणल्यार ताका नेल्सन म्हणटा ना विल्सन असो भाव. पूण त्या खातीर विल्सन कटील असो भाव म्हणल्या खातीर नेल्सनाचे कविता बरोवची शाती उणी जायना. थोडे फावटी जाता आमकां सक्सेसफूल आमची कोणी पयल्यांची आसल्यार आवय बापायचे सक्सेसफूल पेरंट्साच्या भुरग्यांक नांव कमावंक कश्ट म्हणटात. तशेंच आमच्या कुटुंबांत वा त्या नांवाचे व्यक्ती दुसरे आसतना पूण आमचें कितें सामर्थ्य आसा, आमचें साधन कितें आसा तें अनेक व्यक्ती खातीर उणें जायना. थोडे फावटी अनेक व्यक्तीचे सांगता आमी ते सवाल करून चॅलेंज करून आमची तालंतां वाडोवंक साथ जातात. भोवशा कवितेचो गूण ह्या बाबाऊ कवींच्या रक्तांत आसा. नेल्सन सिक्वेराची एक अपुर्बायेची कविता आतां सादर जावंक आसा, आयकुया. नेल्सन. थँक्यू. कटीलचो फाटल्या 5 वर्सां बँगलोरान काम करता आसा. कन्नडान दिल्लीची ओडणी चड कोंकणीचाकी, कित्याक कोंकणीक आमच्या कुटुंबांत ऑलरेडी एक कवी दिला आमी म्हणून. सो म्हजी कविता हांव एक आरसो. हांव एक आरसो, दोळ्यांक दिसच्या मनशांचो घुट जाणा आसो. हांव एक आरसो. कुडीच्या सुखाक मोग म्हणली वोल धांपून, कुडीच्या सुखाक मोग म्हणली वोल धांपून भोंवच्या कापाटी मनशांक जाणा हांव.
काणयो आयकून काणयो पळोवन काणयो वाचून मोगाच्या खेळाक बली जाल्ल्या निस्कळ काळजांकी जाणा हांव. कुडीच्या सोबायेक बली जाल्ल्यांक तालेंताच्या पाशाक शिरकल्ल्यांक दिल्लें उतर पाळून अखेर मुसोर सांगाता रावल्ल्या साबार मोग करणाऱ्यांक जाणा हांव. पूण हांव कितें करूं? फटकीर ह्या मोगाक सांपडच्या एकल्याकी बचाव करूंक जायना म्हज्यान. कित्याक हांव एक आरसो आनी हांव उलयना. भुरग्यां खातीर सर्वस्व त्याग केल्ल्या आवय बापायक पळयलां हांवें. भुरग्यां खातीर सर्वस्व त्याग केल्ल्या आवय बापायक पळयलां हांवें. आस्ते खातीर आवय बापायक बऱ्यान पळोवच्या भुरग्यांकय पळयलां हांवें. स्वार्था खातीर कुटुंब सांडल्या भावांक, वडपणा खातीर उतर सोडल्या भयणींक आनी काणयेक अत्रेकच्या नात्रांकी पळयलां हांवें. पूण हांव कितें करूं? म्हज्या तोंडाकी एक चाविनांतलें बीग आसा. कित्याक हांव एक आरसो आनी हांव उलयना. इश्टपणा खातीर जीव दिल्ल्या इश्टांक पळयलां हांवें. इश्टपणा खातीर जीव दिल्ल्या इश्टांक पळयलां हांवें. पातयेणेचो नाटक करून पाटीक सुरी घाल्ल्या इश्टांकय पळयलां हांवें. स्वार्था खातीर, पयशां खातीर, पियोवण्या खातीर आनी मोगा खातीर इश्टाघात करच्यांकय पळयलां हांवें. पूण हांव कितें करूं? फटकीर ह्या इश्टांची पातयणी म्हज्यान मोडूंक जायना. कित्याक हांव एक आरसो आनी हांव उलयना. समाजेंत सोबीत दिसचे खातीर तोंडाक लेप सारोवन, समाजेंत सोबीत दिसचे खातीर तोंडाक लेप सारोवन भायर सरच्यांक हांव जाणा. सोबाय लेकी नासता समाजा खातीर वावुरतल्यांची अंतस्करणाय हांव जाणा. पदवे खातीर, प्रचारा खातीर, प्रद्वारा खातीर दिसान दीस मुकडी बदलूंच्या मनशांकय हांव जाणा. पूण हांव कितें करूं? मुकड्या भितरलो रूप दाखोवंक म्हज्यान जायना. कित्याक हांव एक आरसो आनी हांव उलयना. एक दीस येतलो आनी त्या दीस म्हज्या तोंडाचें बीग फुटोवन हांव ही उलोवंक आरंभ करतलों. आनी त्या दीस म्हज्या तोंडाचें बीग फुटोवन हांव ही उलोवंक आरंभ करतलों. आनी जर हांव उलयन तर तुमचीं भाशणां रावतलीं, तुमचें कापाटीपण खाबार जातलें, तुमची मुकडी समाजा मुखार पिंजून पिस्कार जातली, फटकीरपणाचें अंत जातलें. आनी त्या दिसाक हांव राखोन आसां. कित्याक हांव एक आरसो आनी त्या दिसा मुसर हांव उलयना. भोव अपुर्बायेची कविता. नेल्सनाक हांवें पयले फावटी पळोवचें तर बरें पिझ्झा करता म्हूण आयकल्लें. तशेंच त्या तेकीत रुचीक पिझ्झा चलयत कविता तो हाडून आयला. आरसो वय कन्नडी सुಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. आरसो जें कितें आसा तशेंच पळयता आनी तशेंच दाखयता. पूण ताका उलोवंक जायना म्हणली बेजाराय कवीक आसा. कवी त्या उलोवच्या आरश्या खातीर सोदून आसा. पूण उलोवचो आरसो तुमच्याच गरायक आसा म्हूण चिंता. वय संपादक विल्मा कोंकणींतली एक श्रेश्ठ युवा कवयित्री म्हणून हांव पातयेतां. कित्याक म्हळ्यार भोव ल्हान प्रायर तावन हांव विल्माक वळखता. तिच्या मुकडी म्हणल्या कविता जम्याक केंद्र साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार तो भोव अप्रुपांतल्या अप्रूप व्यक्तीक मेळटा. पूण एक आमकां कन्नडा लिपीन बरयतल्यांक, कोंकणी बरयतल्यांक एक आडखळ आसा. कित्याक म्हळ्यार केंद्र साहित्य अकादमी कोंकणी साहित्य नागरी लिपीन छापल्यार मात्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती दिता. तशें म्हळ्यार आमच्या मदले हाच्या आदी कविता वाचले हरियकले कवी तसले एका पुरस्काराक तांच्या ल्हान प्रायर युवा प्रायर फावो आशिल्लेच व्यक्ती आशिल्ले. पूण ह्या एका लिपीची अडखळ वा त्रास आमकां बंदड आशिल्ल्या निमती आमच्या साबार कवींक असले पुरस्कार मेळोनात. पूण आमच्या कोंकणी मंगळुरी मुळाच्या साहित्यीक एका बरोवपिणेक पयले फावटी मेळिल्लो युवा पुरस्कार हो. विल्माक हांवें पारोत कर्ण विल्मा मंगळुरेक कविता फेस्ताक आयिल्ल्या दीस विल्माक गरी घालना कशें व्हरून स्टुडियोक आपोवन व्हरून ह्या विशयांत आमी एक मंगळूर आकाशवाणीन संवाद करून प्रसार केल्लो. ल्हान बाळशाक सोडून
म्हळ्यार ताका वचोंक वेळ जातलो तरी वेळकर विल्मा स्टुडियोक आयिल्लें पूण ताच्या पयलें सान लुईस कॉलेजींत विल्मा शिकतना मस्त वर्सां ताणें कार्यक्रमां केल्या आतां बँगलोर पावले उपरांत म्हाका वचूंक अवकाश मेळिल्लो विल्माक एक भोव बरें बरोवपाचें देणें आसा भोव ल्हान प्रायर आमचो युवक पत्राच्या संपादकीय मंडळींत आसली मागीर लोरट्टो फिरगजेच्या फिरगज पत्राची संपादक जावन ताणें वावर केला कन्नडांत ती बरयलां कोंकणींत ती बरयलां वृत्तेन मॅथमॅटिक्स प्रोफेसर PhD करीत आसा म्हण दिसता बेंगलोरांत वस्ती सेंट जोसेफ कॉलेजींत शिकयता विल्माची एक कविता आयकूंक म्हाका भोव अत्रेक आसा तुमकांय आसा म्हण हांव चिंतां आज ह्या कवी गोश्टीचें सुंकाण धरून विल्मान भोव बरो वावर केला हांव आतां कित्याक म्हणटा पळय जिबेच्या बळान गिफ्ट ऑफ गॅब म्हणटात पळय हांवें कांय तयारी करूं ना कित्याक म्हणल्यार म्हाका तयारी करूंक म्हाका फुरसत मेळना हांव हासन आसली म्हाका मंगळूर वचोंक लागीं आसलें हासनतावन पूण हे कवी गोश्टीक येता म्हण हांवें पयलें सांगलें त्या खातीर हांव हासनतावन बेंगलोरा पाटी घेवन आतां बेंगलोरतावन आतां मंगळूराक वचचें एक थोड्या दिसा उपरांत देव बरें करूं ना त्या गाडयेर हांव येवंक शकना म्हाका दुसरी राटावळी आसात वयल्या हप्त्यांत हांव मंगळूरांत आसता देव बरें करूं समेस्तांक विल्मा तुजी एक कविता कन्सेप्ट बायन हांव कॉलेजींत आसतना तावन मस्त म्हाका पाठिंबो दिला आकाशवाणीचेर हांवें निरंतर कविता प्रसार केल्यात तिने मस्त युवा कवींक प्रोत्साह दिला त्या खातीर आमी तिका आमी शाबासकी पाठयता तिने म्हळें तुजी कविता आयकूंक अत्रे गाण आसा म्हणून हांव तुका निराश करता गी म्हूण म्हाका गुर्तू ना कित्याक म्हळ्यार हांव एक मस्त पयलें बरयल्ली पोरणी कविता वाचून आसा नवी हांवें कितें बरोवं ना ह्या पुटी देखून एक पोरणी कविता हांव वाचून आसा तुमी येदोळ आयकल्या जावं की पुरो हांगासर एक हळ्ळेचें एक धाकटें ल्हानशें घर आसा त्या घरांत भायर एक बातनाचें कुडें आसा कुंकडां आसा उमरा रावून बैताड उडयले मायन कोंब्या तेवशी ज्या बोंब्या किके सोळी जाता गी माय नेमत्या सवालाक ना हुता बोंब जावन जल्मा जाय चडून जावन न्हय आराम धरन रडली माय ना हुता बोंब जावन जल्मा जाय चडून जावन न्हय आराम धरन रडली माय बातेना कुड्यार कोंबो साथ घालतालो माय खेडाव बातेना कुड्यार कोंबो साथ घालतालो माय खेडाव दिवचे विल्माक पुरस्कार दिल्ले कित्याक तिची उंचाय कितें उंडाय कितें त्या हायस्कुलांत ती अशी कविता बरोवंक पळोवली तर जाय की तिची उंचाय कितें कळटा मात विल्मान थँक्स म्हणचे कोणाक करताय ते कोंब्याक कोंब्यान भोव म्हळ्यार तिणें कोंब्याक भोव उपयुक्त रितीन वापरलें आपल्या कवितेक अर्थ दिवंक रुपाक जावन हय हय मागीर आनी एक ल्हान संगत सांगची जाल्यार हांव आनी एक अभिनंदन पाठयतां KFC तिणें KFC म्हणल्या उपरांत म्हाका एक कन्फ्युजन सुरू जालें FKCAच्या ह्या प्रयत्नाक तुमी आज हो अवकाश आमकां दिल्ल्यान आमकां पळया प्लेवी बाई काल म्हळ्यार परकाया प्रवेश केल्ल्या बरी आपल्याची कूड सोडून ती दोरये बोंतोणी उमकळून उबोवन गेली सॉरी पेल्सीबाई परकाया प्रवेश केलें तिणें तित्त दोरी जाली दोरी खंय एक मेंटल डिसिप्लीन कितें कवीचें एका कवीन वय एक मेंटल डिसिप्लीन मानसीक शिस्ते वरवीं खंयचे स्वता जिणयेची देखीत म्हणलें तिणें दाखोवन दिलें आनी एक लावी बाई तिणें आमच्या कोंकणी भाशेची सोबाय आमकां उक्त्यान पासान दिली खंयचे शब्द जोगते शब्द आमकां शिकोवंक मेळ्ळे हाका हांव तांकां दोगांक न्ही तुमकां अभिनंदन पाठयतां एडवर्ड सर सिल्वियन सर तुमकां
तुम्ही अमृत हसो पटेल उडासना कब्बन पार्क स्टेशन देऊन GPO कडे आमसरी मिटा काढता गुलाबी रंगाळ पुसताय केलं म्हाका तुवें पळोवंक नाय त्या आनी या कुशीन 2 रूख गुलाबी फुलां सगळं रूख गुलाबी जाल्लो आदल्या म्हयन्यात त्या काळात विधानसौधाचे मेटां सुरवातच्या जाग्यार भद्रतेशी बंदीच्या बगलेंत तांबड्या 5व्या न्हेसणार आशिल्ल्या म्हाका पळयल्लो तुका उडासना हे म्हळ्यार हांवें रावच्या तावन म्हज्या कामाक वचची वाटी तितल्यानच त्या वसंत नगरात राजभवन रस्त्यार तांबड्या हळदुव्या गजडे बगलेन हळवायेन जागृत पावलां काडून तुवें चलतना हांवें तुका पळयलें यशवंतपुरांतल्या इश्टिणेक मेळून तुवें पाटी येतना सांजेच्या सुकाळ गाड्यान हांवें तकली धरून तुका आदेस म्हणलो मल्लेश्वरानंद सर्कल मारियम्मा देवळा कडेन तुज्या इश्टिणे सांगता चलतना हांवें पयसतान तुका इशारो केलो त्या एका आयतारा हलसूर इगर्जे भायर 5व्या हळदुव्या न्हेसणार आशिल्ल्या म्हज्या सांगता रावून तुवें फोटो काडले पळय हलसूर इगर्जे गेल्यार पळय ते हळदुव्या फुलां सगळं लोक 2-3 रूख आसात बरें फुलां फुल्ल्यान हां वय 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 हांव तुका वळखता म्हाका जाग जाल्ली हांवें म्हळें तुमच ती कविता हांव सोदून आसची नवीन सांगिल्लें परत एक कविता म्हणून ही कविता म्हणयत की वाचयत की म्हण कळीत ना पूण एक केदाळा की बरोवन दवरली हांवें 2 वर्सां पयलीं आमच्या त्या फस्ट लॉकडावना वेळार हांव बँगलोरांत आशिल्लें ताचे पयलींच्या वर्सा हांव आयलें उडल विलमान सांगलें लॉकडावना वेळार हळवायर वयर टेरेसार चलतना दिसलें म्हणून ही एक काणी एका बाल्कनीची गरज आसा शहरांतल्या 30 ते 40 फुटी सायटांतल्या ल्हान माळये घराक एक बाल्कनी आसा 30 by 40 ताच्या सायड्स आमकां घरां आशिल्लीं थंड वस्तू सुकत गेलो आंगडी जावन हाडलेली वरवीं वतात दवरत एक बाल्कनी आसा पयल्या फ्लोर फर्स्ट फ्लोरार आशिल्ल्यान पयल्या माळयेर आशिल्ल्यान दुसरी कांय वाट ना त्या खातीर घरा भितर वारें घुंवक सकयलें दार बडयता म्हणून मेटां सोडून येवच्या पयलें नाल्यार सकयल वचत काडून रस्त्यार पासय वचपाक कोण पळोवन एक बाल्कनी आसा चेत्यांनी 4 झाडां मारून थंड वाऱ्याक तोंड दिवन सुशेग शेजारलीचें सूख दूख विचारलें एक बाल्कनी आसा लॉकडावना वेळार भायर वचूंक नासलें त्या बाल्कनीर एकली ह्या बाल्कनीर एकली थंय रावून मास्क घालून उलोवचें कुशीच्या इतलांत वाडून रावल्ल्या रुखाच्या फांट्यार गोंटेलमानच्या सुकण्याचो संभ्रम पळोवन एक बाल्कनी आसा त्या ल्हान दुकानी गिरबुजेचे गोंटेल आसता तशें त्या वेळार त्या मार्च एप्रिलांत त्या सगळ्यांनी गोंटेलबागच्या फुलां सगळ्यो हात गाडये रांदवई फळां मासली वरवीं विकून हाडटल्याच्या गाडये तिळून वयता एक बाल्कनी जाय कित्याक हाडना फुडें एक बाल्कनी जायचीच ताळयो पेटोवंक वाती जळोवंक आसलें न्ही काम आसलें न्ही ताळयो पेटोवंक आनी वाती त्या दाळा बरयल्ली कविता ताळयो पेटयल्ले आनी वाती जळोवंक आनी की बाल्कनी कित्याक जाय म्हळ्यार घरांत गरजेक पडनातल्यो वस्तू कुशीक लोटून दवरून निराळ जावंक शहरांतल्या 30 ते 40 फुटी सायटांतल्या ल्हान माळये घराक एक बाल्कनी गरज जायच रुखां कांय आसात म्हळ्यार सुरी गरजेच्या बगलेक लागींच आनी तेय ते म्हळ्यार एक तर एक 30 by 40 चे सायड्स इल्लेशें भोंवल्यो आमी कंपेर करतले कोडी हाडून खूबच नास किती खात्रीपात्राचे जे काडल्यात वनस्पती जे काडल्यात तुम्ही पळया राजभवन पहिल्या रुखातरचे एका वर्सा उपरांत मागीर इंटरलॉक करचे पूण हांगा इंटरलॉक कोण वता कोण कळीत आसा बरें रूख आसा त्यामुळे मिलिटरी एरिया आनी हॉस्पिटलां चलयता ते म्हाका एक नाशिल्ली काय तरी वासिचें मेळ म्हणून प्यूर कविता तिने काय पोटी मारले की म्हणून म्हाका डाऊट जालो कविता कोणी वाचची असल्यात वट्रासी बरोवन धाडले खंय म्हणी एंट्री म्हणी मेळोन दी म्हणून मागीर तुमची फोटो म्हाका म्हज्या वनयेन धाडली आमी सगळे वट्टू आसची
पळून हांव इकरावराक धाडली राती हांव बियान तरतरून घाम सुटलो हांव या वाघामध्ये वो सोसो कसो ती म्हणून हांवें म्हळें उतरां वापरनी आतांच पळय तुजे थंय एक बळूत काव्याची तांक आसा हाका आमी पोएटिक्सांत तातूंत उतरांचो खेळ ना एटीएलाचे वेळगडी पळयल्यार सेम ती वाडयली न्ही एक पुटी म्हजो भाऊ ताका धाकटो भाऊ तो ताका कॅन्सर पिडा जाली त्या वेळार म्हाका येवचे हांवें पळयचे आनी एक आशा आसा दोन आशा आसा एक ती आनी एक हांवें मांद्रे पडान पळयतना तो कॅन्सर पिडेन तो सरू ना दुसरें ती काणी व्हडली आसा दुसरें कारणा खातीर तो सरलो त्या दाळा हांवें राती बसून त्या दाळा ताचे विशयान बरयतली बरोवन बरोवन म्हजेच कडेन दवरलें एक आउटलेट म्हणल्यार आणि आमचो वेळ गजाली सुमारास सोडल्यार आमी आज राती हांगाच न्ही जाते पडटा जेवतना कंटिन्यू करया कितेंय जावन दी आतां थोडे शब्द आतां आमी कविता वाचतना देर इज अनसेड मिनींग आमी ते दिसान अव्यक्त कविता म्हणल्यार कितें सांगले बरेच थोडे समजना दुसरे अर्थ आसा ताच्या विशयान थोडी माहिती दिवंक हांव NPS हांचे लागीं कवितेत भोव उंचलो प्रकार हांवें आमचो अव्यक्त कविता ही कविता कशी की म्हळ्यार आज तुमकां आयकतना एक अशें म्हण आयका समजता पूण थोड्या दिसांनी तुमच्या जिणेची एक गणीत ती तुमच्या कविता मतींत उरली जाल्यार तुमच्या जिणेचें एक गणीत येतना हो आनी अशें बरयल्लें म्हणून फील जाता ही अव्यक्त कवितेचे गुण आतां अव्यक्त कवितेक हांव एक कवी गोश्टीन हांव एक अव्यक्त कविता एक्सप्लेन करता आनी आज हांवें विसरली आसा म्हजीच कविता उडोवची कुडाकुडाची काणी कुडाकुडाची काणी पयल्या तुमकां आयकतना हांवें घरा विशयान बरयलां म्हूण दिसता पूण वास्तव जावन हांवें बरयल्लें कुटुंबा विशयान आतां तशें एक रांदचें कूड ज्या व्यक्तीक रांदचें मात पळयता जेवणा कूड जेवचें मात पळयता न्हिदचें कूड न्हिदचें मात पळयता तशेंच तिस्स अवस्था तेच्या कुटुंबाच्या सांद्याची त्या कुटुंबाचो धनी आसता पळय दाडा म्हाका हें जायचेत धाकटू म्हाका काय पयशे जायचे घरा येतना मिरसांग सकाळ हाडणे परवां जल्मा दिसा म्हाका नेकलेस जायचे सो हे पुरा कुटुंबाच्या सांद्याचे डिमांड आसतात पूण वास्तव जावन त्या कुटुंबाच्या धन्याची अवस्था कोणाकी गत्त सांग तो कितले कश्ट काडटा ताचे कितें आशा आसात या कुटुंबाच्या सगळ्यांचे वजें वावर ताच्यो आशा पूर्ण जाता आनी तो एक कुटुंबाची आशा पूर्ण करचे यंत्र जावप येता आनी केन्ना इस्स अवस्था त्या कुटुंबाची आनी त्या घराची आनी कुडाची आनी केन्ना तो व्यक्ती मरण पावता पळय त्या दिसता ताका समजता ओ इतल्या पुरो आमकां करना आसलो जाका हांवें सगळो नजो जाल्लें हें पुरो बघता आनी ते ओळो दीस सोडले घडयाळा पळय सगळें घर सायलेंट जाता तो सोडून गेल्या उपरांत सगळें घर सायलेंट जालें आनी ताणें सोडून घडयाळाचो कांटो मार टक 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 सावन जाता आनी ते आसा तसो उडास तो सोडून गेल्लो तो उडास ह्या कवितेचो अव्यक्त गुण आनी सुमार जाणांनी विचारलें अव्यक्त कविता कश्यो बरोवच्यो की म्हणून ते कशें की म्हळ्यार आतां एक दोन वस्तू एक जावं पुरो एक मळब आनी एक गाबरो त्या दोनी वस्तूक संबंध जाल्ल्यो उतरां बरयची आनी वाचतलो ते शाम्यान हांव चिंता तो दुसऱ्यान चिंता आनी हर एक दीस एक ताका एक एक अर्थ जाता देव बरें करूं NPS तुमकां अव्यक्त कविता विशयान थोडी म्हायती दिल्ल्या खातीर आमकां मुखार एक कविता बरोवंक सभार नव्या कवी आनी कवयत्रीक मस्त आमकां रचितावन प्रेरण मेळटलें खंडीत आनी आतां विनंती करता कवी रसीक आसा हांगासर सभार जण हांगा बसले आसात आनी उलोवनात तांकां उलोवंक आमी अवकाश दिवचे आमचो मेल्का मियार आयकलां आसता आमी नांव मेल्विन मेंडोन्सा मियार म्हजो भाव आसा थंयसर आल्विन मेंडोन्सा अल्का मियार पूण अल्का मियाराचें काम आसलें आज ते कॅमेराचें सगळें जबाबदार लोकांक आसा आल्विन तशें पूण मेल्का मियार मस्त विडंबन बरयलां ताणें कविता गद्या विशयान तो मस्त बरयल्लें आसा ताणें ताका लागून थोडे शब्द आयच्या कवी गोश्टी विशयांत आनी तुज्या मतींत कितें आसा आमच्या पोएट्स पंगडा विशयान जावं पुरो तुजे आयचे प्रोग्राम अशें कितें आसा
कविता वाचता आनी कवितान ती बोगणां कशें व्यक्त करतात ते पळोवन थोडे फावटी हांव साजाप जाता कित्याक म्हणल्यार आतां मानेस्त जोसी बिंटोन सिमिस्त्री विशयांत सांगलें ती बोगणां म्हज्या काळजांत आयल्यांत पूण ते म्हाका कविता रुपार येदोळ व्यक्त करूंक जावना आनी फेल्सिबायन थोडे शब्द आनी उपरांत तिचे कडेन ती सारचे ते शब्दाचे अर्थ कितें म्हणून ते कशें वळयल्यात ते पळोवन हांव आजाप पावतां पूण म्हाका तें तशें बरोवंक जायना पूण गद्य रुपार बरयलां आनी बरोवंक शकता हांव तशें जाल्यार आनी एक ती एक गजाल हांवें हें केली आनी एक आयचे मॅच्युरिटी पोएट्रीचे मॅच्युरिटी आनी एक लेवल मस्त हाय आसलें फकत कविता खातीर कविता न्ही ताच्या फाटल्यान एक अर्थ आसलो एक संदेश आसलो इतली मॅच्युरिटी ती बँगलोरांत येवन इट्स ग्रेट त्या विशयान कांय दुबाव ना तिसरें हांव सादारण 2002 कोडयाळ आयल्लो शिकोवंक त्या दळा 2 म्हाका घट्ट कामे मेळिल्ले एक स्टिवन गॉड्रस एकादेक आनी एक आमची कॉन्सीबाई तिच्या बेसांवांत आकाशवाणीर गेल्लो हांव आनी स्टिवन गॉड्रस आनी मस्त शिकलां आनी ते दळांत हांव एक संगत आयकता कोंकणी मोरता म्हणून ताचे उपरांत सादारण 18 वर्सांनी ऑब्जर्व केलें जाल्यार म्हणून कोंकणी मोराना कोंकणी वाडटेच आसा आनी आमी कोंकणी खंय पळयता म्हणल्यार मिलाग्रेस इगर्जेंत या बेंदूर इगर्जेंत 4 जाण इंग्लीश उलयतात ते पळोवन आमकां चिंता की कोंकणी ना म्हणून कोंकणी फकत आमी चिंतचे खंयचे म्हणल्यार आमची कॅथोलीक क्रिश्चन कोंकणी मात्र आमी चिंता आनी त्या वर्तुळा भितर मात चिंतेत आसा हांव आतां मिडियाच्या किसर ट्रान्सलेटर जावन काम करता म्हणजे सादारण 14 जाण ट्रान्सलेटर आसतात आनी कोंकणीचे ट्रान्सलेटर आसतात थोडे गोंयतान आसतात तुमकां आजाप जावंक पुरो कोंकणींत आसले इतली वेरायटी हिंदींत ना रत्नागिरींतावन सुरू जाता मराठी मिक्स्ड कोंकणींतावन कोच्ची पर्यंत आनी कोडयाळांत आमकां पळोवंक मेळचें फकत GSP कोंकणी आनी कॅथोलीक कोंकणी तेंत बेंगरे उतरून मुखार गेल्यार खारवीस आसा व्हडल्यान संख्येर खारवीस आसा तांची कोंकणी बारी अपुर्व्याची कोंकणी आनी मस्त आमच्या सादारण कॅथोलीक कोंकणी मेळटा आनी मस्त न्ही खारवीचे सांगता हांव खारवी हांगाच बेंगरे चड पयस न्ही कोडयाळ पेटे भितर सांगता आनी तांणी वापरचे शब्द मस्त ऑब्जर्व करता कित्याक म्हणल्यार फिशींग बिजनेसान इल्लें कनेक्शन आसल्यात आनी बारीक ग्रेस शब्द आसा तांचे लागीं आतां बाब्बा म्हणून बाब म्हणून आमी वापर करता हांव आमची कॅथोलीक कोंकणींत बाब म्हणून शब्द वापर करना बाब म्हणल्यार भाव तांच्यान बाब म्हणल्यार भाव तशें जाल्यार एक सांगूंक अशें हांव कोंकणी वाडटा आनी एक 2 दिसां पयलेंचे एक डेवलपमेंट पळोवंक बरो कोंकणी गुगल ट्रान्सलेटान आयलां त्या देखील परतून सांगता हांव कोंकणीच्या विशयांत निराश नाका कोंकणीचे विशय वाडटेच आसा आनी हांव भायर येना ती एक एक्सपेरिमेंट केल्लें आमी 4 जाण मेळोन कोंकणी प्रोग्राम केले थंय आनी थंय मेळिल्लो एक सपोर्ट पळयल्यार भायर येनात आमी कोडयाळांत तशें प्रोग्राम करता तितले अप्रूप जायना आनी हॉल कंप्लीट फूल जाल्ले केवी मिस्क नायट केली आनी प्रोजेक्ट नायट केली फूल हॉल आनी लोकल्स सपोर्ट तरणाटे भुरगीं एक्चुअली तरणाटे भुरग्यांक थंय कोंकणी शिकोवंक अवकाशच ना पूण कोंकणी म्युजीक सॉंग्स हर एकान इनवॉल्व जाताली तशें जाल्यार खंयच्या कारणाकी कोंकणी मुखार वेता सोडून कोंकणी पार्टी वेतेत ना आनी फकत आमी कॅथोलीक कोंकणी लेखा धरून उलोवची गरज ना इन जनरल हांवें सांगचें जाल्यार कोंकणी फ्युचर आसा कोंकणी मुखार वेतेत आसा रायट देव बरें करूं समेस्तार इल्लो प्रोफेशनली आनी पर्सनली बरी प्रॉस्पेरिटी आयला म्हण दिसता पळयतना ऑलवेन ते केशे बँगलोरचे हावो तिके लागला म्हण दिसता न्ही मंगळुरांत आसलोय पयलें हय हे ल्हान ल्हान मेटां काडटना पळय म्हळ्यार तितली प्राय म्हाका जाली म्हण अर्थ तसो ते कोणी सांगनात सोड्या वय कोंकणी सादारण आतां आदल्या वर्सा एक थोड्या वर्सां पयलें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीन फादर रिचर्ड रेगो आतां हांगा सेंट जोसेफ स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन तुमच्या तो डीन गी डायरेक्टर गी आसा तो सेंट एलोशियस कॉलेजींत त्या दाळा आसलो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सारंग रेडिओ ताच्या काळार स्टार्ट जाल्लो आतां एडवर्ड काम करता पळय तो रेडिओ हांव चिंता 2008 इसवेंत गी त्या 9 इसवेंत स्टार्ट जाल्लो त्या दाळा त्या वेळार एक सर्वे केल्लें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीन आनी तातूंत सुवर्ण कर्नाटकांत कोंकणी लोक म्हण एक संशोधन ग्रंथ तांणी एक फायज केला तातूंत
40 डायलेक्ट कोंकणीचे कर्नाटका भितर ताचे तांणी डॉक्युमेंटेशन केलां. ऑडियो CD आसा तो व्हडलो ग्रंथ आसा तो कोंकणी अकॅडमींत ताची कॉपी मेळोंक पुरो. तशें जाल्यार आमी कोंकणी म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवांची कोंकणी व आमकां लागशिल्ल्यान मेळचे GSP कोंकणी तितली मात न्ही. उडपींत तें कुडाल देश आसता म्हणून एक पंगड आसा. शेट म्हणून उलोवचे ते दुसरे आसा RSB म्हणटात. आनी दैवज्ञ ब्राह्मण म्हणले आसा ते कोंकणी दुसरी मंगळुरान ते नवरत्न हॉटेलांनी पुरालो तो आमचो रघुनाथ शेट येतलो पळय हर एक प्रोग्रामाक ताची एक दैवज्ञ कोंकणी. तशें म्हाका एक सुमार एक 10-12 नवयत ते सायबीन कॉम्प्लेक्स मंगळूरचे पयल्यांचे भटकळी मुस्लीम पुरा आसात. शब्बीर बायदा आनी तो कोंकणी कवी आमचो ते पुरा तांची भटकळी ते नवयत कोंकणी आसा. उर्दू लिपींत म्हळ्यार तो फार्सो अरेबीक लिपींत कोंकणीक 5 लिपी म्हणटात न्ही ते भटकळचे आमचे नवयत मुस्लीम ती बरयतात. आनी कुडमी लोक आसात कुणबी म्हणटात कुडमी म्हणटात ते उडपी कुडमी दुसऱ्या गोपाल गौडान मस्त काम केलां आतां देवादीन जालो तो. मस्त बास्पुटां आसात कोंकणीचे. पूण एक विशय कितें म्हळ्यार सडावत आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांनी रचिल्ल्या तितलें साहित्य म्हळ्यार इन प्रिंट हेर समुदाया कडेन ना तें आमी ओपून घेवचें. तांचे कडेन आसल्यार क्रिएटीव रायटींग चड ना. ते पळयात आमच्या कोंकणी मंगळुरी मुळाच्या 8 जाण बरोवप्यांक साहित्यीक केंद्र साहित्य अकॅडमीची प्रशस्ती मेळ्ळ्या. म्हळ्यार तांणी नागरेन छापलां आमच्या JB मोरायसान भितरलें तुफान 1984 फस्ट मेळिल्लें आमकां. ताचे उपरांत 88 चाफ्रा दे कोस्ताक मेळिल्लें. ताचे उपरांत मेळ्ळें पोरच्या पोर म्हणसर मेळिल्लें मेल्विन रॉड्रिगस. ताचे उपरांत एडविन जेफ डिसोजा. तशें करून गूगल ट्रान्सलेटर न्ही लिप्यंतर करूंक ना. तशें जाल्यार हेर लिपीन बरयल्यार दामोदर मावजोचे तुमकां कार्मेलीन आनी प्रवासूंक जाय जाल्यार देवनागरी वाचून प्रश्न जाल्यार आमी कन्नड लिपीन भाशेन बरयलें ताचें महाबळेश्वर सायलाचें आवटाण आनी ते काळिगंग कन्नड ट्रान्सलेशन जाता. तशें आवटाणी जालें ट्रान्सलेशन जालें माळिगे म्हणसर तले पुरा वाशीचे आमी मागीर एक ह्या जाग्यार हांव तिका जाणटी देखून सांगता प्रायन कविता बरोवची भोव बरी म्हळ्यार कविता बरोवची शाती आसल्यार कितेंय बरोवप. पूण कोंकणी साहित्यान कविता मात्र न्ही. हांव आयल्या वर्सांनी 33 वर्सां म्हळ्यार तितल्या वर्सां हांव आकाशवाणी कोंकणी प्रोग्राम करतालें. एक 30 वर्सां केली हांवें. मदें 2 वर्सां मडकेर आसलें त्या वेळार करूना. पूण म्हाका दिसता आयल्या वर्सांनी हर एकल्यांनी फोकस दिला कवितेक. कविता मात्र कोंकणी साहित्य न्ही. तुम्ही बरया कविता सांगा हेर बरयतात. हांवें सांगलें विल्सन कटिला बरयलो काणी बरय म्हणून सुमार काणयो बरोवंक लायल्या हांवें ताका ताणें बऱ्यो काणयो बरयल्यो. सो तें तुमची एडिशनल हें जाता. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कित्याक म्हणटा चेप्याक आनी एक तुमी पाक लायल्या बरी तुमी चड क्षेत्रांनी तुमकां हें करूंक जाता. फोकस एक दवरा तुमी मेन. आतां आमकां सब्जेक्ट कशें शिकतना आमचो एक मेन सब्जेक्ट ताचे सांगता सबसिडियरी आनी 1-2 सब्जेक्ट आसतात. तशें तुमी हेरय साधन करचें. आतां एडी लोक पळया काव्याळ गद्य बरयले. वेळगडी 5 वॉल्यूम म्हजे कडेन आसा वाचून पुरो पुरसत जायना. हांवें दवरला आतां रिटायर जाल्या प्रमाणे वाचूचे म्हणून आतां चलून दवरला साहित्य. फस्ट वांटो वाचलो म्हाका मागीर पुरसत जावन आसा. तुमी हेर भाशेंचीय वाचा. कोंकणींतली भाशांतर जावन आयलां हेर भाशांचें साहित्य अकॅडमी करता आनी हेर भाशेनूय प्रयत्न करा. तुमी कोंकणीचे हेर प्रकाराचें साहित्य खंडीत हर एकल्यानी सादर करता. गद्य बरोवंक कांय कशें ना. कविता बरयतल्यार गद्य खंडीत बरय. तुमी बरयली तर कविता विस्तारून बरय. तुमी वाचलेल्या बुका विशयान एक पॅरा बरया आनी 10 बूक वाचल्यार कांय 2 पानां 2 पंक्त्यो बरोवंक सकतीत म्हणटात. तशें आमचें वाचप खंयच्याय भाशेचें म्हणजे तें एक चड केल्यार बरें. कोंकणी आनी चड बऱ्यान बाळवाचें मुखार आसत जाल्यार कोंकणीचें हर प्रकाराचें साहित्य आमच्या कडेन. आतां क्रिएटीव रायटिंगांत प्रोस बरयतले म्हळ्यार काणयो कादंबरी बरयतल्यांचो मस्त उणाव आसा. पयल्याचें पुरो आमचें साहित्य कादंबरी बरयतले ते बरोवंक सोंसणीकाय जायचे स्वप्नां जायचे वाचप जायचे वेळ जाय सकट जाय. पूण इल्लें कविता सांगप तुमी कांय इल्लें बरयलें ऑलरावंडेड डेवलपमेंट करता साहित्याचें तें जाता म्हणून म्हाका दिसता. टॉप सायडेड डेवलपमेंट कविता मात्र कवी मात्र आसात पूण बरो कोंकणी कवी सगळ्यांक अवकाश मेळना सगळ्यांक. वेल्यार तुवें एक कादंबरी बरयल्यार तुका एक पत्र एक सांकळकाणी बरोवंक अवकाश मेळटा. तशें त्या भशेन एक गमन बरा म्हणून सांगून FKCA तुमी एक अवकाश दिला. हांवें गरजेक सडत उलयलें म्हणून म्हाका दिसता कित्याक म्हळ्यार आय एम इन द बिजनस ऑफ टॉक म्हणून चित्र कशें त्या खातीर तूं म्हाका सांबाळ मागीर लेट आसलें तुमकां तशें. आतां एक आशा आसली बँगलोर आकाशवाणींत एक कोंकणी प्रोग्राम प्रसार करचे म्हणून जायतलो लोकांक आसा पूण आमकां थोडी बंदड आसा. तुमी
एक टाइम स्पॉन्सरशिप वाटल्यार तूं कर नाल्यार तुका स्लॉट म्हणून म्हाकाच सांगिल्लें हांव स्टाफ सांग दिसा सर्वीस जावन आयल्या उपरांत नवे प्रोग्राम करूं हांगा कोंकणी कार्यक्रम ना त्या खातीर दुसरें स्टेशन आसा तूं थंय कर म्हणून सांगलें म्हाका हांगा करूंक जायना पूण स्पॉन्सरशीप आमी एक टायम परचेस करता कोणी येतात कोणी हाडले तांकां कर म्हणून म्हाका एकल्यान सांगिल्लें पूण पळय आनी ती इंग्लीश आवडी आसा म्हणजे सगळ्याच्या बरें टायम पळया सगळेच तांकां देव बरें करूं सगळ्या जाणांक आपल्या ओळखीच्या आमच्या आजोबांना आपल्या भेटून मस्त संतोष जालो म्हाका देव बरें करूं असं बायबल जाल्यार आमकां आकाशवाणी आयकचें आकाशवाणी मस्त आमकां संती आयको मेळ्ळ्यो कवितेशन मात्र न्ही तिची भाशे विशयान जावन दी आमच्या कोंकणी कवितेशन जावन दी तिची जन्म आहे गुड्डायाची तिने वाचले कविता समेत आमकां सगळे बेंगलोर भोंवण आयले बरें जाली तसले कविता तिने वाचल्या सुमकान धरल्या कॉन्सेप्ट बाय तशेंच विल्मा पाटवळ तुमकां देव बरें करूं दया करून तुवें वेदी सकले कवी आज हांगासर सभादारान कविता वाचल्यात हांव विनंती करता इगुडास ठिकाणी दिवंक सिल्वियन नरोडा तशेंच मानेस्त एडवर्ड दया करून त्या दोगांनी येवचें तुमकां तर अडचळे करच्यो तांकां तशेंच उरले गळाय जाले तरी हांगासर वेळार पावला आमचो FKCSO ट्रेजरर नायब दयाकर मुखार येवचे नायब थोडं तुमची दोडी कितें आयला म्हणणे दोडी आयला संजय ओके सुरुवात करूया आमी हांगासर सुरू करता सिल्विया सिंथिया तोंड आसा दयाकर मुखार येवचे सिंथिया लोगो आनी तुमची उगडासाची गाणी घेवची सांचे मागीर तशेंच मुद्दो दिता हाडली नांव संतोष पेन्सी बाय तेराबाई जॉयस पिंटो किन्नेगोळे जानेट बाय बेंगलोर जानेट एडवर्ड लोबो तुक्कुट डॉक्टर जॉय किन्नेगोळे लवी गंजी मठ एंट्री मस्करेनस स्टीफन क्वार्टर्स पेरमुदे उपरांत जस्सी पिंटो किन्नेगोळे विल माग्रा बटवड बेंगलोर संसार म्हणते कॉन्सेप्ट फर्नांडिस नमा सांगला आता आकाशवाणी सगळं संसार आकाशवाणी आणि हा सुरुवात आहे नेल्सन कटे नवीन पिरेरा सुरतकर NPS तशेंच मुखार पळयता आमच्या आईची जबाबदारी वाशिंगां गेल्ली रेकॉर्डिंगाची अल्विन दयाकर मुखार येवचे अलका मियार दयाकर मुखार येवचे नुगडास ठिकाणी बरें रेकॉर्डिंगाची आज आमकां टेन्शन तशेंच मंजू ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ आणि आता आम्ही तुमच्या एवढ्याच ठिकाणी देऊ अपेक्षित पहिले सिल्वियन नरोडा एडवर्ड आनंद डिसोजा आईच्या आज कोणाची
कविता बरी आवडल्या एक उतार सुपुरो आमकां सगळ्या कार्य आमकां बरें जालें म्हणून आनी देव बरें करून म्हणटाना सुरवात करची आमी FKC येता म्हणून कित्याक म्हळ्यार तुमी नासतना हे कार्यक्रम साजीतना बेंगलोरांत आमी सोदून आसल्या सुरवात केल्ली आमी उलोवंक विल्मा नवीन आनी हांवें करियत घे म्हणून आमी एक फाटी मुखार पळयल्लें पूण हांवें एक खबर आमी FKC सांगतना सिल्वन तुमी म्हाका सांगलें कांय टेन्शन करनाका आमी आसा तुका सांगता आमी उलोवच्या मागीर तूं मुखार सी म्हणून विचार आनी धैर्य दवरलें कितेंय जावन FKC आनी मिटिंगार आमगेले उलोवंक म्हाका अवकाश दिलो तुमी तुमकां देव बरें करूं तशेंच FKC सभार जाण हांगासर आयल्यात तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं सांगाता तशेंच हांगासर कुडयाळ जावन आयिल्ल्या तशेंच बेंगळूर जावन उडपी जावन आयिल्ल्या सर्व कवींक आमी देव बरें करूं म्हणटा कविता वाचन आमकां मस्त रुचलें मुखार असलीच कार्यक्रमां बेंगळूर करूंक आमकां एक धैर्य मेळ्ळा आतां सभा कार्य असली करियेत आनी आयचें रेकॉर्डिंग करूंक आमकां कुमो केल्ल्या ऑलवेज तशेंच मंजू तुमी फुडें धन्यवाद आनी आशिर्वाद हांव हांगासर आमकां दिल्ल्या जेजुईत पत्रापांचो आशिर्वचन केल्ल्या मानदीक बाब जॉयसन तांकांय देव बरें करूं आनी तशेंच आमकां आज जेवण स्पेशल आसा काली तांणी वाडलां बरें रुचीक जेवण जानेट बाय तुमकां देव बरें करूं फ्री तें जेवण ताका देव बरें करूं कितें जालें तशेंच कोंकणी समुदाय जयनगर तेंचा म्हणून आमकां आयरीन बाय तेंचा आदले अध्यक्ष लॉरेन्स तशेंच जुडी बाय हांगासर आयल्यात तशेंच हांगासर सगळे नांवां म्हाका गुर्त आसात नितीन तुमकां देव बरें करूं तशेंच जोकीम तुमकां देव बरें करूं लॉयड देव करूं भुरग्यांचें नांव गुर्तनात मागीर सुगंधर आमची आमची ममता आमची एडवर्डची पती तुमकां देव बरें करूं आनी सुगंध भितरल्या कॉन्सेप्ट बाय तशेंच सगळी मात तुमकां देव बरें करूं हे इतल्या अपूर्वायन कवी गोष्टी जाली की आमकां उद्यमीक काल जाता म्हळ्यार सॉफ्टवेअर कंपनीचे बरी न्ही मे बी फ्रायडेसर मात्र शुक्रारांसर मात्र काम मागीर शेनवार आनी आयतार रिलॅक्सेशन आमकां 24 hours अँड 365 days आमचे टेन्शन नासता पूण कोणीय हे तांचे टेन्शन आनी रिलॅक्सेशन करीत जाय जाल्यार एक मस्त गरजेचें म्हणून दिसता आज आमी कवी गोष्टी आयकून म्हाका इतलें रिलॅक्स जालें की आय नेवर एक्सपिरियन्स दीस आनी कोंकणी हांवें 96 हांव 2000 म्हणसर हांव कोडयाळ आसता म्हणसर मात्र वाचल्या ताजे उपरांत संट कोंकणी हांवें येदोळ वाचूना पूण आनी वाशी या म्हणून आनी बरें या म्हणून म्हाका आज सेंट एलोसियस कॉलेजींत आसतना हांवें सहसंपादक जावन आसलो कोंकणी बरोवंक आनी कोंकणी ऑर्गनायज करूंक ताजे उपरांत तें पुरो सोडलें हांवें आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार आज पुरो कोंकणी सॉरी तुमी मस्त वाचले आनी पुरा पूण आमकां तें पुरो विसरून गेल्लें आनी आसा पूण तुमी एक सगळे आमकां एक कळतिलें दिल्यार ते कोडे कोडे वाचले म्हणून ओके पूण आमकां एक मुखार जावचे आगे एटलिस्ट तुमी तितले कळतिलें दिल्यार आमी नातल्या सॉफ्ट कॉपी काडिल्यार आमी मुखार वाचले